जॉन ओवेस वर 19 वळ 1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरमण मारूंक लायलें. सैनिकांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनीक ताच्या माथ्यार बसयलो आनीक ताच्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आतां हिंगा जेजूक धरून ताचेर जेरमण मारलें आनीक कांट्याचो एक मुकुट विणलो. तो रे जेरमण म्हणटा तें आमी चयलां तें 5,000 ते भाशेन तें हें आसताय मारप मनशाचेर. तर हें आतां एक मुकुट विणलो म्हणटाय तें कांट्याचो. जेन्ना आदां एवेन पातोक आदारलें तेन्ना देवान मनशा कुळाचेर शिराप घायलो की तुमी आतां आपली हात बोटां जोडून नाक्षो जोडून तुमी काम करतलीं आनी तुमी आपलें पोट भरतलीं. जोरूय त्यो सगल्यो मोनजात्यो फळां आसलीं खावपाक तोरूय पूण जमनीतलें कितें उत्पन्न जातलें जाल्यार देवान हें सगलें पोडे सगलें नेर आनी हेर पोडे कितें येताय तें शेतांत टॉन्स एंड थिसल्स म्हणटाय तेका हो शिराप देवान घायलोलो मनशा कुळाचेर आनीक तो काडपाक लागोन जेजूचेर हें कांट्याचो मुकुट घातलो की जे मनशाचेर हें देवान फॉर्मण मारलोलें की तुमच्या जिवितांत तुमी रोयता थिंगा सगल्याक कांटे आसतले म्हणून आनीक त्रास कश्ट आसतले तें सगलें जेजून एक कांट्याच्या कपेलाचे उदेशी आमकां काडून उडयलें आनीक ताज्या माथ्यार बसयलो आनीक ताज्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आमकां इदोसो कांट देखून तोपल्यार कितुली दूख जाता ती जाणाय तुमी. खूंय पांयाक जावं हातीक जावं कसलें एक लांकडां देखून एक बारीक सारकें बारीक सुये परस बारीक देखून एक धाकटेशें लांकडां देखून तर भितर गेलें बोटांतू हातींतू कितें उबात आसता कितू दुखोत तें जाणाय तुमी. धाकटेशें किसोर म्हणटाय तेका. आनीक कांट्याचो मुकुट घालप म्हळ्यार हे कांटे सारके तकलेंत भितर वयताय मारताय ते बेश्टो दवरलो ना तो. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जिदेवांचे राजा. तर आतां जेजून म्हणलां आय एम द किंग ऑफ द किंग्स, आय एम द किंग ऑफ द ज्यूस. आनीक ताज्या माथ्यार बसयलो आनीक ताज्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आमकां इदोसो कांट देखून तोपल्यार कितुली दूख जाता ती जाणाय तुमी. खूंय पांयाक जावं हातीक जावं कसलें एक लांकडां देखून एक बारीक सारकें बारीक सुये परस बारीक देखून एक धाकटेशें लांकडां देखून तर भितर गेलें बोटांतू हातींतू कितें उबात आसता कितू दुखोत तें जाणाय तुमी. धाकटेशें किसोर म्हणटाय तेका. आनीक कांट्याचो मुकुट घालप म्हळ्यार हे कांटे सारके तकलेंत भितर वयताय मारताय ते बेश्टो दवरलो ना तो. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जिदेवांचे राजा. तर आतां जेजून म्हणलां आय एम द किंग ऑफ द किंग्स, आय एम द किंग ऑफ द ज्यूस. आनीक ताज्या माथ्यार बसयलो आनीक ताज्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आमकां इदोसो कांट देखून तोपल्यार कितुली दूख जाता ती जाणाय तुमी. खूंय पांयाक जावं हातीक जावं कसलें एक लांकडां देखून एक बारीक सारकें बारीक सुये परस बारीक देखून एक धाकटेशें लांकडां देखून तर भितर गेलें बोटांतू हातींतू कितें उबात आसता कितू दुखोत तें जाणाय तुमी. धाकटेशें किसोर म्हणटाय तेका. आनीक कांट्याचो मुकुट घालप म्हळ्यार हे कांटे सारके तकलेंत भितर वयताय मारताय ते बेश्टो दवरलो ना तो. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जिदेवांचे राजा. तर आतां जेजून म्हणलां आय एम द किंग ऑफ द किंग्स, आय एम द किंग ऑफ द ज्यूस. जिदेवांचो राजा. तर आतां हे आनीक ताचेर थापटां मारताले. आतां हे जेजूक मस्कोर करूं म्हणटाय कित्याक जें जेजून आपूण जिदेवांचो राजा म्हणून सांगलोलें तेका लागोन आतां ते जेजूच्यो मस्कोर कोताय.
तर जिदेवाचो राजा म्हळ्यार कितें त्या तेंपार जिदेव म्हळ्यार कितें आपण देवागेले मनीस आमी देवान मागलोली पोरजां इंग्लिशीन म्हणटाय चोजन पीपल ऑफ गॉड तर हेका लागून जेजून हें जुदेवांक सांगून दिलें की आपण जिदेवाचो राजा म्हळ्यार कितें जिदेव म्हळ्यार आख्खे संवसाराक मनशा कुळाक जिदेव म्हळ्यार देवागेले मनीस म्हणून मानताले तर आख्ख्या मनशा कुळाचो राजा म्हळ्यार जेजून तूं खंयचे जातीचो जावं केसलो मनीस जावं सगळ्यांचो राजा जेजू राजा म्हळ्यार कितें सगळ्या मनशांचे वयर हुकूम पडे आहा ती राजा गेली म्हळ्यार जेजू गेली म्हळ्यार देवा गेली तूं कितलें जोड केदो व्हडलो मनीस जावं केदें व्हडलें तुका पद आसूं कितलो नेणार जावं ओर व्हडलो जाणार जावं सायंटिस्ट जावं कोणू जावं बरो तसोच वायट सगळ्यांचे वयर पदवी आहा ती जेजू गेली आनीक कोणाकूय तर मनशा कुळाक तर स्वर्गार वचपाक जाय जाल्यार फकत जेजूचे उदेशी आनीक वाट ना स्वर्गार वचपाची जेजूचे उदेशीच आख्ख्या मनशा कुळान स्वर्गार वचपाक जाता तेका लागून जेजून हिंगा सगळ्यांक सांगून दिला की आपण राजा म्हळ्यार कितें जें राजा फॉर्मायता तें सगळे पोरजेन ते गांवचे पोरजेन ना ते राष्ट्राचे पोरजेन ते मानून घेवपा जाय आमगेली हिंगा UK क्वीन आहा तर क्वीन कितें सांगता तें मानून घेताय ते भाशेन जेजू म्हळ्यार आम द किंग ऑफ द ज्यूस ही क्वीन ऑफ UK आमगेली हिंगा UK आहा ती तर जेजू जिदेवाचो राजा म्हळ्यार किंग ऑफ द ज्यूस म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या मनशाच्या रुपान देवाक फकत जिदेव म्हणून मानताले तर जेजू जावन आसा सगळ्यांचो राजा आख्ख्या मनशा कुळाचो हे पडे मनीस येताय बायबला उद्देशीं उलयताय बायबलाचे आड उलयताय तेंगेलो देखून राजा कोण जेजू राजा म्हळ्यार कितें जेजू देव सगळ्यांचे वयर जेजू म्हणटा आपण आनी सगळे पोरजेन आख्खेच रोचडेन जे जेजूचे पयले मरोन गेल्ले 6000 वर्सां पयलीं देखून पड जियेल्ले ते तेंपार पोन्ने कोरारांत तेणी ते देखून सगळ्यांचो राजा जेजू आनीक जेजूक सोडून आनीक स्वर्गार वचपाची वाट ना हेकाच लागून जेजून मरोन देखून हेड्स म्हणटाय ते थिंगा ते जाग्यार वचून 3 दीस मागीर तेजे उपरांत जेजू मेलेल्यांनी जिवन जाता हे 3 दीस जेजू खूंय आसलोलो काय म्हटली तुमी जेजू हे 3 दीस जेजू हिंगा शिकयतालो आपलें प्रवचन कोतालो आनीक जे वतमे पडे मेलेले आहाय मनीस तेणी तर मानून घेयले जाल्यार ते स्वर्गार वयतले आनीक तशेंच आतां संवसारांत जे लोकांनी जेजूक मानून घेयला आनीक पवित्र कातोलीक जायन पवित्र कातोलीक जाला तो मनीस स्वर्गार वचपाचो जालें आनीक हितून दुसरो जाबाब ना आनीक दुसरी वाट ना आनीक दुसरें केसलें गणीत ना ओर जेजू गेलें आनीक लिपोवन दवरलें फकत देवाकूच खबर आहा आनीक देव जाणार देवाचो गूट देव जाणा हें सगळें कितें जावं हें सगळें फाल्स हें देंवसरा गेलें देंवसार तुका हितून हे फोटीन तुका दोत्ता आनीक तितून तुजें दुयेंसान पिशाच्या सुण्या भाशेन तूं मरोन वेता आनीक मागीर सारको सिदा इफेरनांत गेलो तर आमकां हिंगा सारकें कळोन येता की जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो राजा आनीक जेजून पळे बरोवन दवरलां हें पवित्र पुस्तक तें सगळ्यांनी मानून घेवपाकूच जाय नाजाल्यार तांचें कोटा उतर आहा बायबलाचें कोटा म्हणून आनीक जेजूचे थापटा मारताले 4 नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें पळयात ताजो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां
आतां पिलात म्हळ्यार कोण? पिलात म्हळ्यार गव्हर्नर. म्हळ्यार तुमी जाणाय पुर्तुगेज जेन्ना गोंया चलयतालो तेन्ना गव्हर्नर आहलो, गव्हर्नादोर म्हणटाले ताका कोंकणीन. इंग्लिशीन गव्हर्नर म्हणटाय. तर हो गोंयनादोर आहलो कोण? पिलात. पॉन्चस पायलट म्हणटा इंग्लिशीन. तर हेका पिलाताक राजाक कोणू जावं गव्हर्नर कोणू जावं व्हडलो मनीस तो. तर तेणें फॉर्मण मारपाक ताका अधिकार आहा आनीक ताका फॉर्मण मारपाक कसलोय जेजूचो गुन्यांव मेळना. कित्याक जेजू निरअपराधी. जेजून कसलें पातक केलोलें ना. तर हेकाच लागून तो आपल्याक जेजूक फॉर्मण मारूंक कांय सोयीक मेळना, कांय जेजूची चूक मेळना, कसलो गुन्यांव मेळना. जेजून कोणा जिती मारनाय ना म्हणून कसली चळवळ राजाचे आड चळवळ केलो ना, कांय केलो ना. जाल्यार हेका कित्याक फॉर्मण मारपाचें? 5 तो कांट्याचो मुकुट आनीक तें जांबळें आंगळें घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात हो आसा तो मनीस. ताका पळयना फुडें मुखेल याजकांनी आनीक चौकीदारांनी ओशी बोब मारली. आतां हिंगा जेजूक पळयना फुडें मुखेल याजकांनी तर आतां गव्हर्मेंटाक लॉ म्हळ्यार कायद्यान जेजूक कसली सुटका फावो जायना. तर आतां हिंग कितें म्हणटाय? आतां हे सगळे फॉल्स विटनस म्हणटाय ते कितें? फोटी मारपा लोक. हे कितें म्हणटाय आतां हेका कायद्याक कोर्टाक जुजाक हो पिलात आहा ताका कसलेंच कारण मेळना जेजूचेर फॉर्मण मारपाक. तर ते कितें म्हणटाय आतां कोण? मुखेल याजक आनीक चौकीदारां. इंग्लिशीन कितें बरयलां? As soon as the chief priests and their officials saw him, and their officials कोणागेले? चीफ प्रिस्ट्स आनीक तांचे चौकीदाराचो हिंग तांचे आसपाक आहलें. इंग्लिशीन हें पळय वर्जन केलें तें NIV न्यू इंटरनॅशनल वर्जन. तेजेर कितें मेळटा? चीफ प्रिस्ट्स एंड देयर ऑफिशियल्स सॉ हिम. तर हिंगा हे धर्माचे सगळे वडील आनीक सगळे फारिजेव आनी हे सगळे धर्माचे तितून येताय आनीक चौकीदार सगळे मेळोन बोब मारताय. कित्याक हिंगा पळय लोक एकटो उरलो तो जेजूक मानपाचो, जेजूचे शीस आनीक जेजून जे पळय दुयेंत बरें केले ते न्ही ते. हे सगळे जेजूक धरून भोंवताले ते. हे सगळे घातकी आनीक हेणें म्हणलो तें जॉन द बॅप्टिस्टान इंग्लिशीन हेका उतर म्हणलें ब्रूड वायपर्स म्हणून. सारके सांप विकाचे. तर हिंगा सारकें आमकां कळोन येता की धर्माचे वडील कितुले पातकान आहाय आनीक गुन्यांव नासलोल्या मनशाक हो ज्यूस धरून म्हणटाय. गुन्यांव नासलोल्या मनशाक ते आतां मारताय. कित्याक तेंगेलें पळय पाद्रीपण तेंगेली फामील चलयताली, मागीर तेंगेली सोयरीं सगलीं आहलीं, तेंकां सगळ्यांक फायदो आहा. तेंगेलें हें सीट वयता तेंकां इलेक्शन नाकाय. ते 5 वर्सांनी पडनाय ना म्हूण 4 वर्सांनी पडनाय ना म्हूण 8 वर्सांनी पडनाय तेश कोन्न पडनाय ते. तेंगेले सासणाचे सासणाक फामिल्यो पाद्रीपण तेच कोन्न येताय. तर तेंकां हें तेंगेलें पद हें तेंगेलें पाद्रीपण फुटकिरें चोरांगे पाद्रीपण तें तेंकां गेलोलें नाका आहलोलें. तर हिंगा तेका लागोन ते जेजूक पळयना फुडेंच अशी बोब मारली. पळयना फुडें म्हळ्यार चुये सारके ते हितूले रागार आहले सारके. कित्याक तेंगेलें वयता पाद्रीपणूय काबार जाता, ज्यूस धरुंकूय काबार जाता. हेका लागून कित्याक सगलो लोक जेजूक मानतालो, जेजूचेर भावार्थ दवरतालो आनीक सगल्याक तेजेर फायदो आहलोलो. सगलो लोक बरो जातालो. तर आमकां आतां हो आमी कातोलीक म्हणटाय पूण आमकां कांय फायदो जायना तितून. आमकां लुकसाण आनीक दुयेंसां, पिडा, पेस्त, रोग
सगळें हें कातोलिकां जाता. कांय फायद जायना कातोलिकां. कातोलीक जावन कितें फायदो आहा? एक पयशे फायद ना. लुकसाण. कितको लुकसाण कातोलिकांक? कित्याक? कांय कातोलिकांचें करूं जायना. सारकीं हात पांय बांदलोले आहाय म्हणटा तेसो जालें कातोलिकां. एक बरेंपण कातोलिकांच्यान करपा आतां जेजून केलें जी. ही तर तुमकां केलोलीं जायी तुमगेलें जिवीत बरें जेजून म्हणलें आय कम टू गिव यू न्यू लायफ, नवें जिवीत हांव तुका दिवंक येयलां. आनीक सुबानपणी सगळें भरपूर. तर हें तुमकां जिवीत जाय. आनीक तुमी मुगेले आयज व्हिडिओचेर तो चुकोन येयलें देखून जाल्यार नाजाल्यार हे थांबनेल चोयन येयलें, नाजाल्यार डिस्क्रिप्शन चोयन येयलें, टायटल कितें जावं हें तर तुमी चोयन येयलें जाल्यार तुमकां कितें फायदो जाता म्हूण तुमी चिंतिल्लें जाल्यार येता आसतना जाल्यार तुमी सारकी चॅनलाचेर पावले. आनीक हो सारको व्हिडिओ तुमकां मेवला. आनीक हो व्हिडिओ काबार जातरी मुगेले लिंकां वचाय, हितून डिस्क्रिप्शन वचाय आनी आतांच्या आतां कातोलीक जाय 5-10 मिनटान तें डिस्क्रिप्शन वाचाय. आनीक आतांच्या आतां कातोलीक जाय. हो व्हिडिओ एकोड्या ताकोडे भुरग्यां कोडे, बायले कोडे ना, घोवा कोडे ना, श्यामा शापाय कोडे लोकूय नाकाय. चोय तियागो तुगे खबर सांगोता. तुमी दुयेंत आहाय, तुमकां तर बरेंपण जावपा जाय जाल्यार हो तियागो सांगोता कोरय ना. तूं जो कोणा व्हिडिओ मेळटा तो पयलो पवित्र जाव आनी घरांतूय घाल. ती जाय जाल्यार आपल्या जातलीं. तांकां फोर्स करूं नाकाय. गान दवराय घरांत 24 वरां, राती देखून बंद करूं नाकाय. गोडी तुमकां दिसलें चुकोन म्हणलें आसता म्हणून ना, 24 वरां दीस आनीक राती बंद करून आसतना चलपा जाय तें. तूं न्हिदलो आसतना देखून. आनीक सगळे मुगेले व्हिडिओ चुयाय यार, चोयले नाय ते सगळे व्हिडिओ चुयाय वचोन. 2 पाटी चुयाय, उणेच चोयले ना ते सगळे बॅकलॉग कितें उरलो आहा जाल्यार. आनी मागीर तुमी म्हजे भाशेन कॉमेंट्स कराय, राव नाकाय. आयज नाजाल्यार हालसां कॉमेंट्स कराय. मुगलें प्रिचींग हें आयकाय आनीक हेजेरी एक 5-10 मिनटां तुमी बरोय 5-7 पाटी आयकोन आनीक मागीर तें तुमी युट्यूबाचेर चॅनल कराय आनी घाल्याय. सारकें सोंपें चॅनल करपाक. चौकीदारांनी अशी बोब मारली आनीक यादनिकांनी, मुखेल यादनीक ताका खुर्सार मार ताका. पिलातान तांकां म्हणलें तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. आतां हिंगा गव्हर्मेंट सांगोता, हो राजा सांगोता, गव्हर्नदोर सांगोता की तुमी चोन हुसार माराय, आपल्याक कांय गुन्यांव मेळना. आतां सगलो कायदो कानून काडून तो धर्माच्या वडिलांको दिता. धर्माचे वडील म्हळ्यार कितें? धर्म म्हळ्यार कितें? लोकां बरो करपाचो, लोकां जीत मारपा न्ही. एका धर्म म्हणटाय आनी तो धर्म जावन आसा कातोलीक. फकत कातोलीक धर्म सांगोता दुसऱ्या मान नाकाय, दुसऱ्या बरें कोराय म्हूण. आनीक हिंगा ज्यूस धर्म कितें सांगोता? जेजू जिवेशी मार म्हणून. तर आतां हो धर्म आतां चोया मुखार कितें कोत्ता तो. पिलातान सांगिल्लें तुमी व्हरोन ताका खुर्सार मारया, आपल्याक ताजो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. 7 जिदेवांनी ताका परतीपाड केलो. कोणाक? पिलाताक. आमकां शास्त्र आसा आनीक आमच्या शास्त्रा प्रमाणें ताका मरण फावो. कारण तो आपल्याकूच देवाचो पूत करता. तर जेजूक खुर्सार मारपाक कारण कितें? जेजू देव. जेजून आपूण देव म्हणलो. जेजून आपूण देवाचो पूत म्हणलो. हेका लागून फारिजेव कितें म्हणटाय? ओ धर्मशास्त्री वर ज्युसाचे धर्माचे वडील कितें म्हणटाय? हेका लागून आमी खुर्सार मारताय जेजूक. हेका लागून जेजून जीत मरपाचें. कित्याक? जेजू म्हणटा आपूण देव आनीक आमी ह्या देवाक मानून घेनाय. वो जेजू म्हणटा आपूण देवाचो पूत. आपणाकूच देवाचो पूत करता. इंग्लिशीन कितें म्हणलां? क्लेम्ड टू बी द सन ऑफ गॉड. तो तुमचे बोले जायते फोटींग मनीस येतले आनी म्हणटले जेजून देव हूंय म्हणला. देवाचो पूत म्हळ्यार कितें? सन ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? देव. देवाचे उद्देशी आपूण निपजवला. देवान म्हाका धाडला, कितू कळे बरयलो आहा. माय फादर सेंट मी. म्हाका देवान धाडला आनीक देव सांगता तेंच हांव करतां. तर बायबलाचे जायते कळे मेळटा. हिंगा तेंची थोडी कुड्डी जाताय. हें तांकां दिसपणा. हिंगा आख्खे इज्रायल फोर्जेन मानून गेलोलें की जेजू देवाचो पूत. जेजू देवाचो पूत म्हणून आपूण जेजू देवाचो पूत आपल्याच्या तोंडान मुट्ट म्हणून जेजूक तेणी खुर्सार मारपाक काडलो.
आनी हें कारण म्हणटा तें जेजू फुरसार मारपाक कितें आपणाकूच देवाचो पूत करता. तो साप बरयलो आहा बायबलाचेर की जेजू देवाचो पूत आनीक जेजू देव आनीक देवा कडेन अजापा मिलाग्रो करून जाताय. पयलीं 6,500 वर्सां अजापा मिलाग्रो कोणा कडेन करपा जायनासल्यो. तर जेजू देव म्हणूनच ही सगळीं अजापा मिलाग्रो जेजू लोकांचे दोळ्यांच्या मुखार कोतालो. मॅजीक म्हळ्यार कितें? मॅजीक म्हळ्यार अशी भितरले हात घाताय शर्टाच्या आनी शर्टान लिपयलो हात वस्त भायर काडटाय तुका दाखयताय. ताका मॅजीक म्हणटाय. मॅजिशियनान केन्ना कोणा बोर केला? हे मॅजिशियन म्हणटाय ते तेणी कोणाक जित्या मनशा बोर केला. कितें काशवां घाताय आनी कातोताय. तो फोंदांतल्यान मनीस भायर सोन वयता आनी मागीर काशवां उगोवन दाखयताय. चोय मनीस थिंगा नायच जालो. हें सगळें मॅजीक आनी ब्लॅक मॅजीक देखून म्हणटाय ती सगळीं फकाणां. हितूंतल्यान लोकांक कांयच बरेंपण मेळोना. आनी जेजू देव म्हणून ह्यो अजापा मिलाग्रो जेजून कोण दाखयल्यो आनी एकाच लागून जेजूक फुरसार मारपाक हेंच कारण म्हणटाय. आतां जुसा गेले धर्माचे वडील 8 हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. आतां पिलात भिल म्हणटाय कित्याक हे केशे सांगलें आयकनाय. पिलाताक कितें दिसलोलें की आपूण गॉव्हर्नादोर ह्या राज्याचो सगलो लोक आपल्या गेलें उतर आयकोताय. आतां आमी चोयलां एक प्रायम मिनिस्टरान ऑर कंट्रीच्या क्विनीन ऑर अमेरिकाचो प्रेजिडेंट एक कायदो काडलो. तो कायदो सगळ्यांनी आयकपाचो आनीक धर्माची देखून कितें भासा जाता तेका करपा पडटा. तर हिंगा हे धर्माचे वडील आतां पिलाताच्या आड येताय. पिलाता दिसलोलें कितें तुका व्हरोन खुरसार मारय म्हळ्यार ते आपल्याच्या पांयां पडटले. ना सायबा, ना गव्हर्नादोर बाबा, आमी तुगेलें उतर आयकोताय. तुका तो कसलो गुन्यांव मेळनाय. आमकां कांय तेज्या आड जेजूच्या आड उलोवपाक नाका. हेच जावपा जाय तें. गव्हर्नादोर म्हळ्यार कितें? तो कोत्ते जाता. तर हिंगा आतां ते गव्हर्नादोराच्या आड येताय. ते गव्हर्नादोरा शिकयताय कितें? आमकां शास्त्रा प्रमाणे आनीक आमच्या शास्त्रा प्रमाणे ताका मरण फावो. शास्त्रा वयलें मरण जाय म्हणटाय तें. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा मारूंक जायना. आतां हे ज्यूस धोरम म्हणटा मारूंक पडटा. जितो चोय धोरम जीत मारय म्हणटाय. हेका धोरम म्हणटाय देवान रचलोले रचणेक जीत मारय. हो धोरम देव कोणा जीत मार म्हणटा. हे जीत मारय म्हणटाय ते ज्युसां देखून कोण देवान रचिलो नाय. हेका धोरम म्हणटाय दुसरें जीत मारय, दुसऱ्या स्वताय, दुसऱ्यांगे चोरय, दुसऱ्या नागोयाय, दुसऱ्या फोंडा उडय, दुसऱ्यांगे भाट खाय आनीक दुसऱ्या जिवेशी मारय, दुसऱ्या मारपा सुपारी दियाय आनीक हेका धोरम म्हणटाय. हे असलें कातोलीकपण सोड म्हणटा हांव. कोण पड कातोलीक असो कोताय तेणी सोडय कातोलीक. हें सोडून वसाय. मुगे पयलीं देखून व्हिडिओ आहा. तुमी तर कितें वायट करून वयताय सोडून वसाय कातोलीकपण. जेजूचें नांव पिड्ड्यार कोनाकाय. ते ज्युसांचे भाशेन जाय नाकाय. ते जेजूचे राड येयले आनीक तुमी हिंगा जेजूच्या राडीन यसली पळय वायट कोन्यो कोताय जाल्यार सोडून वसाय कातोलीकपण. इगोजी वसाय सर्टिफिकेट कॅन्सील कोराय. हीं पडे प्रोटेस्टंट बिलिवर जाताय ती इगोजी तूं कॅन्सील कोनाय. हिंगा इगोजी तूं येताय मन करूं सोदताय हूंय. असो जाता हिंगा. तर तुमी हूंय वयताय कॅन्सील कोन्न वसाय. कोणा प्रॉब्लेम ना. दोनी वाड्याचे हिंगाय पांय दिनाकाय. कातोलीक रावूं कोनाकाय सगळें वायटपणां. प्रोटेस्टंट जावपा जाय, बिलिवर जावपा जाय, चोर जावपा जाय, किलर जावपा जाय, कितें जावपा जाय वसाय सोड नाका. हें तुमकां माय पायन होर्सान केलें कातोलीक. ही तर कातोलीक रावपाकूच जाय म्हूण गरज ना. सुळेंनी वसाय. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. आपल्या गेली पोरजा आपूण वडील ह्या लोकांचो आपले आयकनाय लोक. नो परत निती शाळेंत वचून ताणें जेजूक विचारलें तूं खुंयचो गा? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासवात पिलातान जेजूक म्हणलें तूं म्हजे कडेन उलयनाय.
तुका सोदूंक आनीक तुका सोडूंक आनीक तुका खुर्सार मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तूं नकळोय. आतां चोय पिलाताक अधिकार आहा. कित्याक तो गव्हर्नादोर आख्खें गोंयांक गव्हर्नादोर चलयतालो. एकलो चलयतालो. आतां कितू मिनिस्टर आहाय ते चोयाय तुमी. एक गव्हर्नादोर आख्खें गोंय चलयतालो. आतां गोंयांत 40 मिनिस्टर आहाय प्लस 2 MP. सावथ गोवा नॉर्थ गोवा 2 MP आहाय. त्या दोणा गोंयां एक गव्हर्नादोर चलयतालो. तर गव्हर्नादोर म्हणटा आपल्याक अधिकार आहा जेजूक सोडूंक ना जाल्यार फाल्स करून जेजूक खुर्सार मारपाक. हेका लागून गव्हर्नादोर भिलो. कित्याक जेजूक खुर्सार मारपाचो गव्हर्नादोरा अधिकार ना. कित्याक पुरावे आसपा जाय, डॉक्युमेंट आसपा जाय. हेणें हेका मारलो, तेका जितो मारलो, थिंग सुपारी घेयली, हेणें सुपारी दिली, सगळें प्रूफ आसपा जाय. तेन्नाच गव्हर्नादोर सगळें जे परी जूज पळय प्रूफ चोयन विटनस चोयन खुर्सार मारता ते भाशेन हो फॉर्मण मारता आजकाल. तर पिलात जेजू कडेन विचारता, तूं हुंयचो? तूं आपल्या कडेन कित्याक उलयना? इकरा जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. तो तुका वयर स्वर्गार तावन दिवंक नासलो जाल्यार म्हजेर तुका कसलोच अधिकार आसचो नासलो. ह्या पासोत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हिंगा आमकां मेळटा की आमीन वयर चोयलोलें की पिलात म्हणटा म्हाका अधिकार आहा. तर जेजू म्हणटा तो वयर स्वर्गार तावन तुका दिवंक नासलो जाल्यार अधिकार म्हळ्यार कितें? एक बरी वस्त जो मनीस नितीन आनीक नेमाच्या कायद्याच्या बरोबर सारक्यो वस्तू करून चलता तो अधिकार बरो. आनीक सगळो बरो अधिकार जो पिलातान सांगिला की मोकोडे आहा तो जेजू म्हणटा तुका देवान दिला. आमकां हिंगा जेजू कितें सांगता की सगल्यो बऱ्यो वस्तू फकत देवा कडसून येता. तुज्या जिवितान तर कितें बरें आहा जाल्यार तें देवा कडसून येयलां. देंवसराच्यान कोणाक बरें करपा जायना. देंवसार फकत मनशाच्या मनान चिंतन घाता आनी मनीस त्या चिंतनाचेर नियाळ करून मागीर वायट आपल्यागेल्या जिवितांत कोता. आनीक जें कितें पळय तुका बरें येता तें फकत देवा कडसून येता. तुमी म्हणटलीं चोय आपूण कातोलीक जायन आपल्या कडेन दुसरें इतलें आहा, दुसरें कश्ट कोताय म्हाकाय कश्ट करूंक पडटाय. दुसरें कित्याक मेळटा हांव कातोलीक म्हणून म्हाका मोकोडे आहाय बऱ्यो वस्तू. तर दुसऱ्यांक कित्याक बऱ्यो वस्तू मेळटाय तें जेजू आमकां हिंगा दाखयता की तो तुका वयर स्वर्गार तावन दिवंक नासलो जाल्यार अधिकार ह्यो तर सगल्यो वस्तू आतां दुसऱ्या कडेन आहाय जाल्यार त्यो सगल्यो स्वर्गार तावन वयले बऱ्यो वस्तू. जो मनीस तुमी म्हणटाय कातोलीक ना त्या कडेन बऱ्यो वस्तू आहाय त्यो कोण दिल्याय? सर्गीच्या बापान दिल्याय. आमकां जेजून सारकें उगती कोन्न सांगिलां की सगळें कोता तो सर्गीचो बाप. सर्गीचो बाप सगळें पळय बरें कोता. बरें कितें मनशां येता काकूट पळय मनशाचेर आहा तें सगळें कोण थारायता? सर्गीचो बाप. आनीक जेजून सांगिलां आपूण जें पळय कितें कोता, जें पळय कितें उलयता हें सगळें कोण सांगता म्हाका करपाक? सर्गीचो बाप. हांव म्हजे वस्तूंक घेवन कांयच करिना. तुमी चिंतताय ते बरें आहाय, हो बरो आहा, ती बरी आहाय म्हणून जाल्यार कोण कोता? सर्गीचो बाप कोता. कोण? सर्गीचो बाप. आनी तुमी कितें म्हणटाय? कातोलीक कितें म्हणटाय मागीर? सगळ्यांचो देव एक. सगळ्यांचो देव एक. कितें कोन्न एक जाता? चान्स आहा? सगळ्यांगेलो देव एक जावपा चान्स आहा? ना. देव म्हळ्यार कोण? सर्गीचो बाप. सगळ्या संवसाराक पळय कितें आहा, कितें बरें आहा सगळें सर्गीचो बाप थारायता. तर तुमी सगळे देव म्हणटा एकू जाल्यार दुसरो लोक सर्गीच्या बापा मानिता ना. तर तुमी खुंयच्या तोंडान म्हणटाय सगळे देव एक म्हणून?
हें देंवचार तुमच्या मोतीन घाता, तुमकां देंवचार हिंगा रावंडेबोटाचेर येता, वो रावंडेबोट गुणोवन 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 तुमचो सत्यानाश. कातोलिकांनी आमी उठपाची, चतूर रावपाची, देवागेल्या उतराची सारकी गरज. आतांच्या आतां मुगेल्या डिस्क्रिप्शन वोसा व्हिडिओ वाचून आयकोन आनीक 5-10 मिनटांनी वाचून डिस्क्रिप्शन आख्खें वाचाय आनीक सगळ्यांक पातक बक्षाय, सगळ्यां जेजू भाशेन सगळ्यांचो मोग करयाय आनीक पवित्र जाय. तेन्ना पवित्र आत्मो येतलो, जेजू क्रिस्त येतलो आनीक बाप सर्गीचो येवन आमचे मदें बिराड कोत्तेलेत. तेन्नाच तूं एक देवाचे भाशेन मनीस ह्या संवसारांत जियेतलो, नाजाल्यार दुसऱ्यांचे भाशेनूच तुजें जिवीत जातलें. हिंगा जेजू कितें म्हणटा, तो तुका वयर स्वर्गार तावन दिवंक नासलो जाल्यार तो संवसारांत पळय तुका कितें बरें मेळ्ळां तें सर्गीच्या बापा कडसून मेळ्ळां. हे सगळे देव एक म्हणटाय तेंच्या कडसून कांय मेळ्ळो ना तुका, सर्गीच्या बापा कडसून मेळ्ळां. जेजून आमकां बरें करून सोडून सांगिलां. तर आमकां तुमी हूंय रितीरा धांवताय आनी हूंय प्रवचनां धांवताय, कोण कावन्सिलरां बोली धांवताय, कोण टॉम डिक आनी हॅरी बोली धांवताय, हें सगळें फकाणां. तें तुमकां केन्ना सांगिलां? ह्यो वस्तू देवागेल्या राजाच्यो केन्ना सांगल्याय ते बायबल एक्सप्लेन कोताय, बायबल एक्सप्लेन कोताय ते. आनी गोवाय कितें दिता, हो बरो जालो तो बरो जालो, कितको बरो जाला सांगिलां? तूं कितको बरो जातलो तें सांगिलां ना. देवा जाय जाल्यार म्हणटाय तें इन हीज ओन टायम. पूण बायबल कितें सांगता आमकां? बरें जावपाक आमगे जिबेचीं आहा, बरें जावपाक आमगेले जिबेचीं आहा. वेळस मान चोय गुगलाचेर, लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. आनी जेजून आमकां सगळ्यांक अधिकार सत्या दिल्या. आनीक जो कोण पवित्र कातोलीक जाता तेका माकला, एनोइंट म्हणटा इंग्लिशीन, एनोइंटेड. म्हणजे आमच्या उद्देशी देव सगल्यो वस्तू कोता अजापा मिलाग्र. तर हें कोणें सांगिलां? ते बायबल एक्सप्लेन कोताय सगळे. प्रॅक्टिकल करूं कोणें सांगिलां, प्रॅक्टिकल करया म्हणून. तुगेलो जीव तुज्या हातींत आहा. तुका जिवितांत कितलीं वर्सां जियेवपाक जाय तें तुज्या हातींत आहा. फुडलो इश्टर तुका मेळटलो ना मेळटलो थोडीं आमचे सोबीं आसची ना. कितें आसची नाय? तूं तर पवित्र जालो जाल्यार तुजें गॅरंटेड सांगूं जाता नेक्स्ट इयर देखून इस्टराक वा फाटलो क्रिसमस गेला, नेक्स्ट इयर क्रिसमसाक कोण आसतलो म्हूण सांगों जायना म्हणटाय आमी. कित्याक सांगों जायना? कित्याक सगळीं देंवसरा गेलीं. जो देवा गेलो मनीस आहा तेजें गॅरंटी दिवपाक जाता येत्या क्रिसमसा देखून आपूण येवन प्रिचींग कोतलो, वो येत्या क्रिसमस म्हाका जरूर मेवतलो. कित्याक तुगेली इदादीचेर तुका कोट्टा, तुका 120 वर्स जालो नाय. जो पवित्र कातोलीक प्रिचींग कोत्तो जाल्यार तेका येत्या क्रिसमसा मरपा चान्सूच ना तेज्या पयलो. और इस्टरा तुमी पळय कितें तुमगे पळय कितें मासाल मारताय तुमी. ह्यो सगलो मासाल घालून पळय तियात्र कांतरां कॉमेडी बरयताय. हितून हें घोडपा चान्सूच ना जो मनीस पवित्र आहा तेका. हें सगळें वायटकारां गेलें. ह्यो पळय आमगेल्यो रिती रिवाज पळय कातोलिकांगे आज जालो आहा आतां गोंयांत. वो सगळे संवसारांत तोच रिवाज मानताय वचोन गोंयकारां. वो रिवाज सारको देंवसरा गेलो, सैताना गेलो, लुसिफेर म्हणटाय तो. हितून कोण्या क्रिस्तांवाच्यान कातोलिकांच्यान कांयच करपा जायना. तर कित्याक जायना? ती म्हणटाय सगळे देव एक. देंवसर सारको गुणायन गुणायन म्हणटा सगळे देव एक. दुसरे लोक सर्गीच्या बापाक मानिता. म्हजेर तुका कसलोच अधिकार आसलो आसचो नासलो. ज्यो बऱ्यो वस्तू आहाय त्यो सगळ्यो देव दिता. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत घातला, हातांत दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. तर जो तूं लोकांक फटिंगपण कोता, वायट कोता, हेगेल्यो चाळयो तेगेल्यो चाळयो, एका शिराप तेका शिराप, पांयां दोनोडप, हें सगळें पळय वायट कोताय. कामाचेर देखून हिंगा थिंगा लिपोन रावताय आनीक वर काबार कोताय. एश कोन्न पळय सगलो पळय लोक पळय कातोलीक एश कोन्न केलो कोताय सगलो लोक. तो म्हणटा लोक गुन्यांवकारी. जो मनीस स्वतान चलना, जो मनीस देवाच्या उतराचेर अवलंबून आपल्याचें जिवीत सारना, तो सगलो लोक गुन्यांवकारी. 12 एक घडये मेरेन पिलात जेजूक सोडूंक कसली तरी वाट सोदतालो, पूण देवानी बोब मारली.
ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सोमराजाचो इश्ट न्हय. आपणाकूच राजा करता तो मनीस सोमराजाचो विरोधी जाता. आतां हे धर्माचे वडील जुदेव ज्यूस इंग्लिशीन म्हणटाय. तर हे धर्माचे वडील सगळे जुदेव लोक जो पाद्री गेलो आनी ह्यो त्यो फॅमिल्यो तेंगल्यो फॅमिली त्यो हो लोक सगलो बोब माता की हो आतां लोक पिलाता आतां ते शिकयताय कितको राज चलोवपा तें. तुमी धर्म चलयताय जाल्यार धर्म चलयाय. तुमी दुसऱ्या जीत मारपा धर्म केसो चलयताय. हो धर्म जे मनीस वायट कोताय ते आनीक धर्म न्ही तो देंवसरा गेलो. जें तुमकां सगळें वायट दिश्टी पडटा तें सगळें देंवसरा गेलें. बायबलाचे वेर्स आहा ओन्ली ऑल द गूड थिंग्स कम फ्रॉम गॉड. आतां देखून आमकां जेजून सांगिलां हो अधिकार तुका स्वर्गांतल्यान दिलात बरें करपा सारकें निर्णय घेवन सारको तुवें हो राज चलोवपाक तुका हें पळय पद दिलां गव्हर्नादोराचें बरें पद देवान दिलां. तर आमगेले गोंया मिनिस्टर आहाय तांकां देखून तें पद देवान दिलां. बऱ्यो वस्तू सगळो देव कोता. आनीक मागीर तुमी मिनिस्टरांचे आड उलयतायत. हें पद तांकां मिनिस्टर जावपाचें MP जावपाचें पद कोण दिलां देवान दिलां. बऱ्यो वस्तू सगळ्यो देव दिता कित्याक आपल्याचे परजेक बरें करपा जाय म्हणून. तर हिंगा जेजू कितें सांगता हें सगळें बरें येता तें म्हज्या सर्गीच्या बापाक कडसून येता. ह्या मनशा सोडशी जाल्यार तूं सोमराजाचो इश्ट न्हय. तर आतां हे धर्माचे वडील हेका हेजेर प्रेशर घाताय गव्हर्नादोराचेर की तूं हेका सोडनाका हेका जीत मारपा धरून. तेरा पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनीक चिरे बोंदी म्हणटात ते सुवातेर गाबाता आरामीक भाशेन आपूण निती सोदेरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. पिलातान जिदेवांक म्हणलें हो पळयात तुमचो राजा. ती आड्डूंक लागलीं. ताका नाच कर ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं. मुखेल याजनिकांनी जबाब दिलो साम राजा बगोर आमकां दुसरो राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आदीन केलो. आतां हिंगा लोक कितें म्हणटाय आमकां संवसाराचो राजा आहा तो कोण सोम राजा सिजर म्हणटा इंग्लिशीन. सिजराचे वयर आनीक आमकां राजा ना. सिजर कितें कोता राज चलयता खंयचें इज्रायल. आनीक हे सगळे तेजे अंडर रावन हे सगळ्या लोकांक मारपाक कोताय कोण इज्रायलां पळय धर्म आहा तो ज्यूस. हे कोण तेंगे चालीचेर आड येताय तांकां जीत मारय म्हणटाय त्या देव जेजू माताय तेशें कोन्न जायत कायदे आहाय तेंगेले 613. तर हो धर्म मनशांक जीत मारपाचो. देवागेली खबर सांगता तेका जीत मारय म्हणटाय ते जेजूक. अजापा मिलाग्रो कोताय तेका जीत मारय म्हणटाय. कित्याक हो धर्म तेंगेलो माय पाय गेलो. तेंगेली माय पाय पाद्री जालें हे धर्माची म्हणजे ज्यूस धर्माची. तेंगेलो माय पाय गे धर्म चलयताय ती. तेंगे माय पाय तेंगे शेपाय शेमाय आनी तेंगेली वयलीं सगळे पुर्वज पाद्री. तर तेंगेलें हें पद वयत म्हणून ती म्हणटाय जेजू हुरसार मारय हो आमकां नाका. दुसऱ्यांचे भाशेन आमकां कोश्ट करून आमगेलें जिवीत जियेवपा पडटलें. आमगेलें हें राजा गेलें आमगेलें हें पाद्रीपणाचें पद गेलें जाल्यार आनीक मागीर जायतो लोक कोत्तो आदार कोत्तो. धर्माचे वडील शास्त्री फारिजेव म्हणटाय ते सगळेच तेणी बोब मारली जेजूक नाच कर म्हणून जेजूक खुर्सार मार म्हणून. मागीर पिलातान आनीक ओगोत केलो मागीर सांगिलें खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आदीन केलो.
तर आतां पिलाताच्या हातींत आनी कांय ना. पिलात आतां हिंगा हारवलो. पिलाता कडेन कांय करपा जायना. कित्याक पिलाताक हेणी धर्माच्या वडिलांनी धमकी दिली की तुवें तर जेजू सोडलो जाल्यार तूं शेजाराचो म्हळ्यार हेजेर बरयलां सोमराजाचो सिजराचो दुस्मान. तर आपल्याचेर पेज येतलो म्हणून तेणें म्हणलें आतां चलय तुमकां जाय तें कोराय. जेजू खुर्सा जाल्यार खुर्सार मारे. तेन्ना तांणी जेजूक आपल्या ताब्यांत घेतलो. आतां तेगेली चिंतना शांती पावली. 17 आनीक तो आपलो खुरीस व्हांवून कोठ्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामीक भाशेन गोलगोता. आतां जेजूच्या खांदार हो खुरीस दिलो. थंय ताका आनीक ताच्या बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार मारले. तर आतां हो खुरीस जेजू घेवन गोलगोता ह्या दोंगराचेर गेलो आनीक जेजूक तेणी खुर्सार मारलो. आनीक दोग चोर दोगांक म्हळ्यार ते चोर आनीक ते सगळे वायट करपाचे. तेन्नाचें फॉर्मण खुर्सार मारपाचें. तर हे भाशेन धर्म चलताले. लोकांक सोतापाचें खुर्सार मारपाचें आनीक सगळें वायट त्या तेंपार चलतालें म्हणून सर्गीच्या बापाक आपल्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडपा पडलो. कित्याक सगळ्या मनशा कुळाक सर्गीचें राज मेळपाक आनीक संवसारांत सूख भोगपाक. मेल्या उपरांत सूख भोगपा म्हणटाय आमी. संवसारांत तो वायट करून मेलो. मागीर तुमी म्हणटाय मेल्या उपरांत तेका सासणाचें सूख फावो जावं. ताच्या वतम्याक सासणाचें सूख फावो जावं. इफेर्न फावो जालें तेका. सूख खुंयचें? सूख म्हळ्यार संवसारांतूय सूख भोगूंक जाय. जेजूचो वावर अजापा मिलाग्रो प्रवचन शिकवण तुवें दिवपा जाय. तेन्ना तो मनीस स्वर्गार पावतलो आनीक लांब जिवीत जियेतलो. तुमी कोणाकूय सर्गीचें राज फावो जावं म्हळ्यार तुमच्या हातीन कितें आहा तें. देवान आपल्या देखून हातीन दवरलो ना सर्गीचें राज कोणा दिवपा तें. आनी तुमी म्हणटाय ताका सर्गीचें राज फावो जावो जाल्यार पुरो. तुमी फोडी मातायत. जेजून म्हणलां बायबलाचे गुगलाचे मान चुये. द गॉड्स किंगडम इज एट हँड म्हणल्यार सर्गीचें राज तुज्या हातींत आहा. कोणाच्या? जण एका मनशाच्या. आनी तुमी मेल म्हणटच म्हणटाय ताका सर्गीचें राज फावो केल्यार पुरो देवान. कितको जातोलें? तुमकां खबर ना तुमी कातोलीक म्हळ्यार कोण ती आनी तूं मेल ताका सर्गीचें राज दिवपा भोंवताय. संवसारांत तुमच्यान स्वर्ग करूं जायना. संवसारांत स्वर्गार जियेल्ल्या भाशेन तुमच्यान संवसारांत जिये जायना. जियेवपा जायना कोणाच्यान. जाता ना. कित्याक जायना? कित्याक तुमी देंवसारान तुमकां सारकी बुडोवन काबार केलो हांवें. ह्या देंवसारा तुमी नाकारूंक जावो. जोरूय तर तूं मुगेलो व्हिडिओ आज पयले पाट येयला चुकोन देखून येयला जाल्यार वो तुका कितें बरेंपण मेळटो म्हणून येयला जाल्यार तूं सारके जाग्यार पावला आनी चुकोन येयलो ना. हें काबार आतां मुगे डिस्क्रिप्शन आसाय. सांगयलें आतां. तर मनीस मेलो आमच्यान कांय करपा जायना. आतां चोया कितें जाता तें. गोंय लोक मोत्ता जो तेंगेले मेंबर पडे भायर आहाय घरांतले भायर दुसरे देशांत परदेसांत पडे काम कोताय. खूंय गल्फा जावं खुंयच्या गांव जावं अमेरिका कॅनडा खूंय जावं UK वचोंक जायना मोन्ना. कित्याक वचोंक जायना? कित्याक कोवीड चलता. फ्लायट बंद आहाय. सगळें बंद आहा. तर तूं मोन्ना चोवपाक गेलो वो मोन्नाचें नदर घालूंक पावलो कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. तुवें तो मेलो त्या मनशाक तुवें पवित्र जावपा आदार केल्लो ना. कित्याक तुमचे पयलीं सद्या पवित्र ना. आनी ते मोन्नाचे नदर घालून कोणू जाय तुगे माय जावं पाय जावं कोणू जावं कितलो लागशिल्लो जावं तुगे रोगताचो जावं कितें फायदो आहा? तूं तो दुसऱ्याचो मोग कोता जाल्यार आमकां कळोन येतो म्हणटा जेजूत तूं म्हजो मोग कोता जाल्यार तूं म्हजो शिस जातलो. आनी शिसान कितें केलां तें आमी करपाचें.
तूं तो दुसऱ्या मोग कोता जाल्यार जेजून सांगिलां वचात म्हजी खबर संवसाराक परगोठात आनीक तांकां म्हजें शीस करात. तुमी कोण मेलें ती तेंक शीस करून तुमी वावुरलें कित्याक तुवें शीस जालो ना तेंकां आनी हुचकोतलो. हें सारकें आमकां गरजेचें हो एक उतराचो बायबलाचो नियाळ करपाक. हें केन्ना कोणें सांगिलां तुमकां ना. कित्याक तेंकांच खबर ना बायबल आनी जेजू म्हळ्यार कोण तो तेका तूं सोजमोन दिताय तुमकां ते हिस्ट्री ज्योग्राफी शिकयताय तेश कोन्न शिकयताय वयताय आनी मागीर म्हणटा आद दोन रोजार कोताय आनी कितें बोवाडी माराय आनी सगळें तें मागीर मसालो एक वर प्रेज आनी वर्शीप कोताय तुमगे टायम पेड्डार कोण देड वर कोता काजराचो कोर्स चलयता मॅरेज कोर्स कितें सांगताय पवित्र जाय म्हूण सांगताय दोगांकूय काजरा पयलीं पवित्र कातोलीक कितको जावपा तें शिकयताय हें बंद पडपाचें सगळें लोफडे पड काजारी जिवितांत जाताय तें बंद जावपाचें कातोलिकागे जिवितांत तर सगळ्यांक मुगेलो व्हिडिओ सर्क्युलेट कोराय इगोज मात आपल्याच्या आटीन जायती कोशिश कोता मॅरेज कोर्स देखून गायलो पूण कोण पवित्र जावपाची खबर कोनाय तर आतां मुगेलो सर्क्युलेट कोराय व्हिडिओ सगळ्यांक कातोलिकांक सगळ्यांक तरी पवित्र जाय दी आतां आनीक हे काजारी जोड्यांत हे जिवितांत काजारी साक्रामेंतांत तुमी भितर सोदताय त्या दोणां पवित्र जायन दोगांनी भितर सोन दी हें वेरी गूड जातलें सारकें होली फॅमिली जाता तुमगेली मागीर सोयरीकारा बोट दाखोवपाक गरज ना ओदी सोयरीकार कॉन्ट्रॅक्ट पेपराचेर सायन घेताय की वायट जाल्यार तुमगे म्हणून मुजे कांय ना म्हणून बरें जाल्यार म्हणटा आमी अकल न्हवऱ्याचें वायट जाल्यार सोयरीकाराचें तुमी तरी पवित्र न्हय जाल्यार सोयरीकारा केसो गुन्यांव हिंगा गुन्यांव आहा एक चोडा आनी चेड्या मोदें जोड्या मोदें सोयरीकारा कित्याक दोत्ताय तुमी सोयरीकारा कित्याक बोट दाखयताय तुमी जोण एकलो तरी आपल्यागेलें जिवीत न्हवसोरून तर पवित्र जाल जाल्यार सोयरीकारा बोट दाखोवपा जाय ना तुम पवित्र जिवीत सारतलीं तुमगे घोराबो पवित्र जातलो आनीक भुरगें रचोता तें देखून देवाच्या मोगान रचतलें आनीक भुरगें जल्मान येता तें सगळी आख्खी देवाची शिकवण तुमी 9 म्हयन्या भुरग्या पोटान आसतना शिकयतलीं जें तुमी कोताय तें भुरगें शिकतलें तुमी प्रवचन कोताय प्रेग्नंट आसतना हें प्रिचींग कोताय लोकां हिलींग करपाक लोकां भायर सरपाक कश्टांतलीं त्रासांतलीं तुमी आदार कोताय हें सगळें भुरगें पोटान आसतना 9 म्हयने शिकतलें तुमी काजरा फुडें पवित्र जाल जाल्यार आनीक तुमी हें मुगेलें प्रिचींग आयकोन 24 वरां घरां घालन दवरयाय आनीक फाल्यां सान तुमी तुमगेलो प्रोग्राम रिकॉर्ड कोरयाय 5 मिनटांचो 10 मिनटांचो मुगलें कॉपी कोरयाय बरोवयाय कितें तुमकां पॉयंट जाय ते आनीक ते तुमी फाल्यां तुमी तुमच्या तोंडान रिकॉर्डिंग कोरया आनी घाल्या युट्यूबाचेर तुमगेलें ओन चॅनल ओपन कोरयाय हेश कोन्न तुका पवित्र जियोवपाक तुका एक संदी मेळटली आनी दुसऱ्याक पवित्र जावपाक तूं एक बरें कार्य जेजूचें कार्य तूं ह्या संवसारांत कोत्तलो हो कोत्तोलें आमकां जिवितांत जियोवपाक बायबलाची सारकी गरज आनी बायबल तुज्या जिवितांत लावपाक जाता केदोणा जेन्ना तूं पवित्र आसल्यार तो बायबल तुगेल्या जिवितांत लागोता तुवें मोटोर हाडलें आनीक तूं हेजो वॉशींग मॅशिना कॅटलॉग मोटरा यूज करपाचो दिता जाता ना मोटरा कॅटलॉग घेवन तुवें वॉशींग मॅशिना यूज केल्या जाता ना तुमी हो देंवसरागेलो कॅटलॉग घेताय आनी जिवितां लायताय मनशागे जिवीत म्हळ्यार देवाचे भाशेन आमकां सगळ्यांचेर अधिकार आहा तर तुमी हो अधिकार आहा तुमचे भितर सगळ्या देवान ही कृपा दिलो आहा जेजून ही कृपा सगळ्यांक उपोट फुंकोट केलो आहा आपण जेजू येयन तेज्या पयलीं नासलो ती तेका लागून लोक उबान दुयेंती उबान जेजू बोली हाडटाले आतां व्हरपाक गरज ना हिंगा थिंगा माद्रास घेवन धांवपा हिंगा रेती सेंटरान घेवन धांवपा हे कावन्सिलरा बोले घेवन धांवपा हिंगा थिंगा घेवन धांवपा गरज ना टॉम डिक एंड हॅरी बोले बी तें ओल्ड टेस्टामेंटान घेवन धांवपा पडटालें त्या दोणा देवागेली कृपा नासलोली त्या दोणा लॉ ऑफ सीन एंड डेथ चलतालो पातक आनीक पातकाचे उद्देशी मरण बरें कांय जाय नासलें वायट आतां आमकां खूंय धांवपाची गरज ना आतां आमी देवाचे कृपेन जियेताय सगळो लोक आनीक ती तुका
कुरपाक येदो मेळटली जेन्ना तूं फकत पवित्र जातलो तेन्नाच. एक कुरपेचो भरपूर तुका तुज्या जिवितांत फायदो जातलो, तशेंच तूं हे कुरपेन दुसऱ्यांकूय फायदो जातलो, कित्याक तुजे उद्देशी फुडें कार्य करता तो आमचो रोजनार देव, सातीच त्रिनादीचो एक देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो. वळ 19 पिलातान एक नामलेख बरयलो आनीक तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जेदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो. ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवकारांनी तो नामलेख वाचलो. तो आरामियाक, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तर आमकां हिंगा कितें चोवपा मेळटा? ही घोडणी जेजूक जे दोंगरार खुर्सार मारलो ती आमकां हिंगा दिसती पडटा की शाराच्या लागीं आसलोली. आनीक हें पास्कांचें फेस्त आसलोलें. तर ह्या फेस्ताच्या सुमयार, पास्कांच्या फेस्ताच्या सुमयार इस्रायलाचे पळय सोमभोंवतणी दुसरे गांव शारां आसलीं, तितूंतले सगळे लोकांगेली एक परंपरा पद्दत आनीक सगळ्यांगेलो भावार्थ आसलो की ह्या पास्कांच्या फेस्ताक वचपाचें. तर लाखांनी लोक हे पास्कांचे परबेक येयल्लो. तर आमकां हिंगा कळोन येता की जेजूक फुडें कोण खुर्सार मारला ओर जेजू खुर्सार मरोंक ना, हें सारकें आसोल फट. तांकां फुडें तेंचे कोणें मोतीन गायलां तांकां फटचीं कयल्या. आनीक मागीर ते म्हणटाय बायबल करप्ट. सारक्यो 2 फटी मारताय ते, सारक्यो उगत्यो. पयलीं म्हणटाय ते जेजू खुर्सार मारलो ना, दुसरी म्हणटाय जेजू हे बायबल करप्ट. 2 वस्तू म्हणटाय ते आतां 2 वस्तूंचेर फटी मारताय ते सारके. हिंगा लाखांनी लोक प्रूफ आहा. कोण आहा? पिलात आहा, गॉव्हर्नादोर. आतां आमी धरया आतांचो आमचो गोंयचो पळय CM आहा ते भाशेन गोंया एकटो राज चलयतालो गॉव्हर्नादोर. कोण? सालाजार गोंयचो. एकलो गोंया राज चलयतालो, एकलो. तर तेणें हो नामलेख बरोवन दिलो, नाजारेतकार जेजू, जिदेवांचो राजा, जिजस ऑफ नाजारेथ, किंग ऑफ द ज्यूस. INRI मोहा तेंगे भाशेन हिब्रू वयर फुर्साचे आसत तें. इतलो लाखांनी लोक विटनस हे परबेचो जेजू हुरीस घेवन वयता आसतना आनीक जेजू हुर्सार मारता तेदोण आसलो. कोणूय तर बायबलाचेर कितें आड उलयता त्यो सगळ्यो फोट्यो. देवाचें उतर केन्नाच फाल्स, एक वर्ड फाल्स जावपा ना. आनीक ज्यो मिलाग्रो पळय बायबलाचेर बरयलो आहाय त्यो मिलाग्रो आज पासून घडटाय. तर तुमकां कोण मेळ्ळो हो टॉम, डिक एंड हॅरी कोण मेळ्ळे, ह्या फोट मारपा मनीस कोण मेळ्ळे, तांकां सांगाय तुमी बायबल तुमी हाल्स म्हणटाय मरे जाल्यार वचोन चुयाय. ही पळय मिलाग्रे आहाय, बायबलांत पळय मिलाग्रो आहाय तितल्यो उजार कराय आनीक तुमगेलीं दुयेंसां बरी जातलीं. कोण दी ताकाय प्रॅक्टिकल कोण दी. आनी एक सांगो मातशें विसर नाका, सगल्यांची पातकां भोगश्या मो सांग आनीक सगल्यांचें तें माये मोगान भोंवतलो म्हणून रोसणार देवाक जेजूक भास दियाय मो सांग काबार. आनीक बायबल तर तुमी रॉंग म्हणटाय जाल्यार ही प्रॅक्टिकल कराय मो सांग. घरां कोण दुयेंती आहाय, तुमी बरी आहाय, तुमी दुयेंती आहाय, कोण आहाय तांकां तीं सगळीं बरी जातलीं मो सांग. ही तो सिस्टम पद्दत उजार करून बायबल तर उजार केलो. बायबल सोद खरो. नाजारेतकार जेजू, जिदेवांचो राजा. आनीक संवसारांत दुसरो राजा मनशा कुळाक ना. हो जुदेवांचो राजा, हो इस्रायल शाराचो राजा न्ही, मनशा कुळाचो राजा जेजू. जिदेव देवाची पोरजा. तर आमी देवाचे पोरजेचे उद्देशी सगळे संवसारांत मनीस आहाय ते देवा गेले म्हणटच जेजू सगळ्यांचो राजा. आनीक दुसरो राजा ना. हे पळय फोट माताय तांगलो राजा जेजूच. तांकां जेजून रचले स्वर्गीच्या बापाच्या आनीक पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी.
जेनसिसान गेल्यार मेळटा आमकां देवान कितको संवसार रचिलो, पवित्र आत्मो कितकोन संवसार काळो कीट आनीक जे परी संवसाराक कसलो आकार नासलो त्या दोणा आत्मो घुंवतालो पवित्र आत्मो आनीक मागीर मनशाक रचलो थिंगा मेळटा सुर्गीच्या बापान म्हळें आतां आमी मनशाक आमच्या सारकेलो आनी आमचे भाशेन रोवच्या. तर जेनेसिस आमकां सारकें इजिली मेळटा की देव बाप, देव पूत आनीक देव पवित्र आत्मो एकट्याक जोण जायन एक देव जाता. हिंगा पिलातान एक नामलेख बरयलो कोणें आतां आमी गोंयांत सीएम धरया ते भाशेन सीएमान एक पास केलो म्हणटू कायदो तो कोण कॅन्सील करपा जाता ना. तर हे भाशेन सारको हितूलो फूल प्रूफ आहा. आतां सीएमान एक कायदो पास केलो गोंयच्या आख्खे गोंयचे पोरजे कितू लाखान लोक आहा तो चुये 7 लाख आहा वो कितू लाख आहा तो चुये 10 लाख आहा जाल्यार तर 10 लाख पोरजे तो कायदो कळटा की आज आमगेल्या सीएमान हो कायदो पास केला. ती फोट जावपा ना, ती फोट जातली ना. सगळे लोक विटनस आहा. हिंगा लाखान लोकांन दोळ्यान चोयलां दोळ्यांनी आमकां पूण गोंय न्यूजाचे येता तेगेले कोण भागीदार तेगेले कोण बार्बो मंत्री और कॅबिनेट कोण आहा ते सायन मात आसता ते आसताय प्रूफ म्हणटू बरें जालें. पूण मागीर सगळे लोकांक लायव्ह घाताय ना जाल्यार चोवपा मेळटा आमकां मागीर रेकॉर्डिंग व्हिडिओचेर चोवपा मेळटा चॅनलाचेर न्यूजाचेर. तेच भाशेन आमकां हिंगा लाखांनी लोक जो पळय हेस्ता येयल्लो तो थिंगा हाजीर आसलो जेजू खुर्सार मात आसतना हेस्ता पड लोक येता तो सगलो व्हडले वर्सा वळीच्यान दोबाजीक फेस्त तें. आतां आमगेले गोंयांत चुये व्हडलें फेस्त जाता तें चुये गोंय साहेबांचें फेस्त बी कितू दोबाजीक जाता तें चुये आख्या सुमन बोलोक येता ते भाशेन त्या तेंपार हें व्हडलें फेस्त आनीक लाखांनी लोकांनी जेजूक चोयलो हुर्सार मात आसतना जेजूगेले सादे जोमातीकूच लोक 30,000 बी लोक आसतालो सादे जोमातीक सोदांचे 3.5 वर्सां लोकांक माडोवन जीत मारपाचो इतुलो स्टॅम्पीड जावपाचो इतुलो लोक आसोता म्हणून आमकां प्रवचनाचें मेळटा बायबलाचें मेळटा नव्या कोरारां. जेन्ना ती बायल एक 12 वर्सां हें रोगत वचपाचें पळय दुयेंस आसलोलें ते ती बायल जेजूचे बोले एकट्या दोणा थिंगा इतुलो लोक आसलो हजारांचे हजार लोक आसलो की जेजू देखून पांयाच्या पोंदाक लोक मुस्तून मारताय ते भाशेन स्टॅम्पीड म्हणटाय तेका ते भाशेन देखून जावपाची शक्यताय आसली थिंगा बरयलो आहा बायबलाचे चुयेक. वुमन विथ इश्यू ऑफ ब्लिडींग फॉर 12 years मारेन चुये गुगलाचेर इतुलो लोक पांये पोंदा पडोन चिड्डोन मरपाचो इतुलो क्रावड जोमातीक. तर फेस्तां कितू आसता तो चिंत्याय संवसाराचें व्हडलें फेस्त ज्यूस म्हळ्यार देवागेले मनीस मोठे आनी सायडीन पळय गांव आहाय सगळे लोक हेस्ता येता म्हळ्यार चिंत्या तुमी कितू लाखान लोक आसता तो. आनीक हेणें कोणें व्हडल्या मनशान गांवच्या गव्हर्नदोरान बरयलें आनीक कितू भासांनी मारलें हिंगा बरयलो आहा कितू भास आहाय तो आरामियाक जेजू उलयता ती लातीन आनीक ग्रीक. तर लातीन ग्रीक ह्यो खूंय चलताय इज्रायला ग्रीक आज ग्रीका हूंय ग्रीसा हूंय हें जालां अर्थक्वेक जाला 6.3 or 4 कितें अशें करून 6 point something आहा. तर इम्पोर्टंट आमकां हिंगा युरोपा हिंगसान आमकां UK सान चड पयस ना. तर इतुलो लोक जेजू मानतालो आनीक हो लोक इतुलो पयस सावन लोक थिंगा फेस्ता वयतालो. तर हें चिंत्याय तुमी हे सगळ्या लोकांक ती भास कळपा जाय म्हणून हेणें सगळें पिलातान सगळीं 3 भासांनी तो बोर्ड मारलो. आतां फकत INRI दिसता पूण त्या दोणा 3 भासांनी ही येदी व्हडली उतरां बरयन ते 3 बोर्ड थिंगा लांबयले. केदे बोर्ड जातले ते चुयाय तुमी. नाजारेताचो जेजू जुदेवांचो राजा इंग्लिशीन जाल्यार जिजस ऑफ नाजारेत किंग ऑफ द ज्यूस ही उतरां लातीन भाशेन बरयल्यार केदी व्हडली जातली ती चुयाय. लातीन आमी लादीन कोतालीं आदीं सगळे गांवांनी लातीन लादीन जाताली सायबीण येता दोणा आमगे सालसेटीक.
आनी वास्को तशी कोंकणी कोताले स्वतः पूण आमगेले सालसेटीक चडशी लातीन जाताली सगळ्या गांवांनी सायबिणीक आमगे घरां हाडटाय ते दोणां तर ती आनी कोंकणी उतरां सगळीं तितलींची अशी आहाय ती वो इंग्लीश देखून आमचे पासून माग प्रे फॉर अस तर ती हें केल्यार ओरा प्रोनोबीस लातीन ओरा प्रोनोबीस आमचे पासून माग नाजाल्यार इंग्लिशीन गेल्यार प्रे फॉर अस तर तीन उतरां ही तीन उतरां तर ही हे दोळे बोड नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा हितूंतल्यान लातीन भाशेन उणें 4 उतरां व्हडलीं उतर ती नाजारेत गांव म्हळ्यार कितू उतर येताय ती वर्ड्स येताय तिचें नाजारेत एक उतरां तर हें येदे व्हडले 3 बोर्ड लायले कित्याक हो सगळो गांवचो लोक ह्यो सगळ्यो भासो उलोवपाचो लोक त्या दिसाक फेस्ताक येयल्लो तर ह्या लाखांनी लोकांक चोयन आचूंक हो हुर्साचें कोण मारतो तें कोडपा लागोन पिलातान व्हडले बोर्ड कोन्न 3 भासांचे बोर्ड कोन्न ह्यो इज्रायलाच्यो भासो न्ही फकत एक आरामियाक सोडून लातीन भास भायली आनीक इताली त्या हाटीची आनीक ही दुसरी भास आहा ती हिंगाची ग्रीक तर आनीक हो फोट म्हणपाचें वर जेजूक खुर्सार माल म्हणपाचें हिंगा आनी कांय ना ही आसलो फोट तर ताका एकूच उपाय ताका सांगपाचें तुमी सगळ्यांक भोगशाय जेजूच्या नांवान सगळ्यांक ताय माये मोगान भोंवाय जे परी जेजू भोंवलो तुमी बायबल आखो जाणाय म्हणटाय मरे बायबल कितकोन जेजू कितकोन भोंवलो लोकां मदें हें सगळें तुमी ते भाशेन तो मोग तुमी दुसरें दियाय जिती मारपाचें आनीक लोकांक होंडा उडोवपाचें सोड्याय ह्यो फोटी मारपाच्यो सोड्याय आनीक सगळें भोगशीत म्हळ्यार सगळें भोगशाय जेजूच्या नांवान आनीक सगळ्यांक ताय जेजूच्या मोगान हांव भोंवतलो म्हणून तुमी देवाक भास दियाय आनीक मागीर हे मिलाग्रींत पडों बरयलो आहा तें तुमी म्हळ्याय आनीक तुमगेलीं दुयेंसां सगळें फिनीश सारको फूल प्रूफ दिया तांकां फूल प्रूफ त्या कोणान वजत करपाची भासाभास करपाची कांय गरज ना कोणा कडेच कोण पळय जेजू हुर्सार मालो ना वर बायबल कराप्ट म्हणटाय तेंको आनी भासाभास करिनाकाय तांकां एक सारको सिस्टम दाखोवयाय आनी हे सिस्टमीन गेल्यार तो बायबल सोत खरो मो सांगाय तुमी फोडी मारपाचें बंद कराय मो सांगाय काबार आनी मुगेल्या व्हिडिओच्या चॅनलाचें लिंक दियाय युट्यूबाचें तें इंग्लिशीन आहा हिंदी उलयता हिंदीन आहा आनीक कोण इंडियान आहाय तांकां म्हणटू हिंदी कोट्टाय सगळ्यांक चडशें कोट्टा नाजाल्यार इंडियन लोकांक सगळें इंग्लीश कोट्टा सगळें दियाय एककीस तेच ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी पिलाताक म्हणलें जुदेवांचो राजा म्हूण बुरोय नाका पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो म्हूण बरयत पिलातान जबाब दिलो हांवें बरयलां तें बरोवन उरलें आतां हे देड शाणे जेजू खुर्सार माल ते कोण वडील धर्माचे ते कितें म्हणटाय तुवें बरयलें तें हाल आजून ते पिलाताक हालच म्हणटाय ते पिलात गांवचो एक राजाचे भाशेन आख्खो गांव चलयता आनी तुमी तेका देख शिकयताय तुमी जेजू एक खुर्सार मारलो तेगे आयक नासतना पिलातान म्हणलें आपूण जेजू खुर्सार मारना पूण तुमी जेजू खुर्सार मारलो फोर्सान आतां तुमी आनी शिकोवपा भोंवले तेका चोय येसोलो हो ज्युईश धोरोम दुसऱ्यांक जिती मारपाचे दुसऱ्यांक फोंडां घालपाचे राजा गेलें ओर गोवेर्नादोराक आयक ना जावपाचें हेका म्हणटाय सिवील वॉर जेदना लोक गोवेर्नादोर आयकना ओर प्रायम मिनिस्टर आयकना ओर चीफ मिनिस्टर आयकना ओर क्वीन किंग तेका आयकना जाल्यार तेका म्हणटाय सिवील वॉर तेजेर आड येता तूं आतां हे धर्माचे वडील सिवील वॉर कोताय कितें तुमी जो धोरोम सिवील वॉर कोता तो देवा गेलो ना देंवसरा गेलो सिवील वॉर पळय कोता तो धोरोम ती गुंडागिरी केसले पळय तूं पावर फोर्स ओर गुंडागिरी पळय वापरून तूं पळय ताकद फोटी मारून जेजूक पळय चिकान केलां ते भाशेन कोताय तेका धोरोम म्हूण न्हय ती गुंडागिरी तें टेररिजम
आतां लेटेस्ट उतर घेयात. हे सगळें हे धर्म नांव देवाचें कर्तुम देंवचाराचें. आतां हेंच आमगेले कोंकणींतूय घडटा. कोंकणी तियात्रीस्ट कांतोरिस्ट कॉमेडियन म्हणटाय जेजूच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटाय तुमकां. म्हजी विसीडी आयकली म्हणून बरे भाशेन आयकली, म्हजे कांतार बरे भाशेन पळयलें, म्हजो तियात्र बरे भाशेन पळयलो. जेन्ना कितें वस्त काबार जाता तेन्ना म्हणटाय तुमकां देव बरें करूं. रूप देवा गेलें. देवा सारकें उतर तोंडाक घेताय मोगान. देव बरें करूं. म्हजी विसीडी आयकली, म्हजो तियात्र पळयलो, म्हजें कांतार बरे भाशेन पळयलें म्हणून. फकाणां कोताय देवाचीं. जी देवा भाशेन तेत. जी देवाचो धर्माच्या वडिलां भाशेन. धर्माचें जेजू नांव घेताय ते. देवा नांव घेताय. देव बरें करूं. कितें जालें? देव बरें करूं. हाफ टायम जालो, देव बरें करूं तुमी बरे भाशेन म्हजो तियात्र पळयलो म्हणून. आतां उरलोलो रिसेस घेता आनी उरलोलो भाग मागीर थोड्याच वेळान सुरू करुया. सगळें देव बरें करूं. कितें देव बरें कोता? तुका केसो पावर आहा? देव बरें करूं म्हणटाय तो केसो पावर उजार कोत्ता तूं? तुगे उतरांचेर देव बरें जाता दुसऱ्याकू देव बरें कोत्तलो तुगे उतरांचेर रीत कितको न्हू? फॉर्मुला दाखय म्हाका, सिस्टम दाखय. तुमी देव बरें करूं म्हणटा तें सिस्टम दाखय म्हाका. देव कितको बरें कोत्तो दुसऱ्या? इंग्लिशीन गॉड ब्लेस यू जाता. हिंगा थिंगा तुमी मॅसेज घाताय गुड मॉर्निंग आनी ह्यो त्यो सगलो लोक मॅसेज घाता फॉरवर्ड कोत्ता. दिसा लाखांनी लोकां ह्यो गुड मॉर्निंग मॅसेज वयताय. जावं वॉट्सॅप आनी सोशल मिडिया आहाय तें कितें जायतें आहाय तीं फेसबूक आनी हें तें इंस्टाग्राम बी. लाखांनी मॅसेज वयताय. कोंकणी खबर गोंयकारां खबर उलयता हांव. यार म्हणटू 7 बिलियन लोक आहा ते सोडया. फकत हांव गोंयकारांचे लाखांनी ह्यो दिसा मॅसेज वयताय. केसोल्यो गुड मॉर्निंग आनी मागीर देवागे सायबिणींगे आसल्या गॉड ब्लेस यू आनी हें तें कोण सांतांगे आसल्या तो सांत ब्लेस यू आनी कितें ह्यो सगल्यो मॅसेज वयताय. कितें कोण ब्लेस कोता? फकाण कोताय. ब्लेसींग म्हळ्यार जाणाय तुमी? ब्लेसींग म्हळ्यार एम्पावरमेंट बाय गॉड. सर्गीचो बाप आपल्यागेलो पावर काडून तुका दिता आपल्याचे भाशेन आमी करून दाखोवपाक. टू गेट गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट. हेका ब्लेसींग म्हणटाय. आनी तुमको दिचे जाता? तुमी कोर्तूब कोताय देंवसरा गेलें. रूप फकत देवा गेलें. मागीर सा देवा भाशेन सांज जाताय तुमी. तुमी घोच्या सगल्यांक फोंडा उडयलें हें नाटक कोन्न. बायले भुरग्यां ओडून जीव गेलो वद्दांचो. सोड्या हें सगळें सोड्याय. मुगे प्रिचींग धाड्याय कोण तुमी डायरेक्टर आनी कोण रायटर आनी कोण कॉमेडियन रायटर आनी कितें एक्टर आनी एक्ट्रेस आनी कोण आतां कंपिटिशन पार्ट घेताय तीं भुरगीं तेंका आनी दुखरून सगळे व्हिडिओ धाड्याय तुमी कोणा वळखताय जाल्यार हे माचेर आनी युट्यूबाचेर पळय कितें मॅटेरियल घायलो हां तेंका मुगेलो व्हिडिओ धाड्याय. सगळ्यांचो आमी जीव साल्वार करया. जीव हिंगा मोन्नाच्या वयल्यान उलयता हांव. जिवाच्या वयल्यान. पयलो तुजो जीव गेलो म्हणटकीर मागीर तुगे आनी वतमी आनी कांय साल वसोंक ना. वतमो इफेरनात. तुका तर जीव साल्वा करपाचो पयलीं तुवें आतांच्या आतां पवित्र जावपाचें. तुका तर व्हिडिओ मुगेलो पयले फावटी कोणी शेअर केला धाडला वो तुका एक्सिडेंटली चुकोन मेळ्ळा युट्यूबाचेर थंबनेल चोयन ऑर कितें तो सर्च मारता आसतना कितें चोयन तुका तो व्हिडिओ मेळ्ळा जाल्यार वो तुका दिसोलें हें चोयन घोडये म्हाका कितें फायदो जातलो तूं येयलो हे रितीर बरयलो आहा म्हणून जाल्यार तुका आज हो पवित्र आत्मो सांगता सगळें वायट तूं सोडूंक पावतलो जेन्ना तूं सगळ्यांक बक्षितलो. आनीक देवाक भास दितलो की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक सगळ्यांचे लागीं हांव माये मोगान जेजूचे भाशेन जेजून केला तो मोग संवसारांत केला दुसऱ्या सगळें जेजून मोग दाखयलो ही 3.5 वर्सां मिनिस्ट्री कोन्न तोच मोग हांव सगळें सवें वांटतलो आनीक त्याच मोगान हांव वेव्हार कोत्तलो आनीक हांव भोंवतलो. तर मुगेलो व्हिडिओ काबार डिस्क्रिप्शनान वच 5-10 मिनटांनी तुमी
जो कोण व्हिडिओ पळयता ती आतांची आतां पवित्र जातलीं आनीक मागीर तुमगेल्यो कसल्यो गरजो आहाय कोणागेलें काम गेलां कोणाक शिकोंक मोत ना भोटी म्हणटाय आमी ओर कोण मांद्रे लागलो आहाय आनी कोण व्हडलीं दुयेंसां आतां कॅन्सर जाणाय तुमी गोंयांत कितू कॅन्सर जालें तें कॅन्सराचो लोक आनीक आतांची जाणाय तुमी जो हें केसो आहा ती कोवीड पिडेचो जोर सगल्यांक येयलो आहा तर हें सगलें बरें जावपाक एकूच उपाय कितें जावपाचें पवित्र कातोलीक जावपाचें पवित्र जावपा आमी जेजूचे भाशेन नाजाल्यार कांय बरें पडना एकूच जाबाब तर आतां हे एका पिश्यां काडून येयले जे परी आमकां कातोलिकां लोक पिश्यां काडूं येता दाखय खूंय बरयला जेजू देव आनीक जेजू हुर्सार हिमाला फोकाणां ती सारकी न्ही बायबल करप्ट एश कोन्न हे एका पिश्यां काण काण आतां आमको पिश्यां काडटा एका पिलाता तो म्हणटा एश कोन्न जेजू म्हणटा तें सांग म्हणून तूं बरोय नाका म्हणून जेजूचो राजा म्हणून हो इस्रायल हेचो देवाचो राजा म्हणून एसोले मनीस आमकां गोंयकारां होणा उडोवन ताका लागून आतां आमगेले चोय कातोलीक देखून थोडे कातोलीक पूण सोण गेले आनीक हें जालें प्रोटेस्टंट आनी बिलिवर म्हणटा तें जालें तेंगे घोराब्या नोदोर मानसुयाय निसोणटोन हांव 2 घोराब जाणा निसोणटोन 2 घोराब्यांचे तुमी आनी जाय जाणाय आसतली तुमगे शेजऱ्या सोयऱ्यांगेर तर हें कातोलीक कोण सोडून पड कोण वयता तेजें निसोणटोन आनी जो कातोलीक आहा तेजें निसोणटोन जे मेरेन तुमी पवित्र जायनाय 23 जेजू खुर्सार मात्तोच्या सैनिकांनी ताची वस्त्रां घेतलीं आनीक तांचे 4 वांटे केले दर सैनिकाक एक वांटो तशेंच ताचे आंगळें घेतलें आंगळ्याक शिवण नासली तें वयर तें सोकला एक सारकें विणलोलें ह्या पासो तांणी एकामेकाक म्हणलें आमी तें पिंजचें न्हय पूण सोडती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं तांणी म्हजीं वस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनीक म्हज्या आंगळ्याचेर सोडती घाल्यो अशें सैनिकांनी केलें आमगेलो बायबल वो जेजू क्रिस्त वो सर्गींचो बाप पवित्र आत्मो सगलो फूल प्रूफ खूंय गोली रावन बिडां रावन बांयत रावन वर खंयच्या केबी रावन घरां रावन रुमां रावन ओर खूंय मुनां वचोन मार्साचें वचोन एश कोन्न उलयलो ना जेजू जेजूगेलें सगलें पळय घडोवन येवपाचें आसलोलें जेजू जल्मांत येवपाचो आसलोलो तें देखून जायत्या पयलीं हजारांच्या वर्सां पयलीं बरोवन दवरलोलें देवान संवसाराक सांगोन दवरलोलें तें प्रोफेतांनी बरोवन दवरलां पोन्न्या कराराचेर आनीक तें सगलें घडोवन येयलें आनी आतां हिचो आनीक एक वस्तू घडोवन येतात सगलें फूल प्रूफ दाखोवपाक देवान हे भाशेन सगलें घडोवन हाडलें स्टेप बाय स्टेप लोकांक दाखोवपाक की लोकांचो भावार्थ आल ना जावपाक की जेजू देवागेलो पूत म्हणून आनीक जेजूक देवान धाडला म्हणून सारकी ही सिस्टम मांडून हाडलो आहा देवान की लोकांक सोंपें जावपाक भावार्थ सोंपेपणी देवाचेर दवरपाक सांतीस त्रिदादीचो एक देव तेजेर भावार्थ दवरपाक हें सर्गीच्या बापान सगलें घडोवन हाडलें आनीक आतां देखून तूं एक उस्कार देखून घेता तो सर्गीच्या बापाची कृपा आनीक आतां हें पळय ही कृपा कोणाक फावो जाता जो मनीस पवित्र जाता तेका पवित्र कातोलिकाक हेरां न्ही हेर लोक सगलो तुमी आतां उस्कार घेताय तो देवाचे काकुटीन घेताय मर्सी ऑफ गॉड तर कातोलिकांनी हें सारकें
बेस आनी बरें सारकें जाणा जावन घेवपाक जाय की सगळें तुमी गॅसीचेर जेताय, देवाचे कुरपेचेर, हेजे काकुटीचेर, काकूट म्हळ्यार मर्सी, आनीक ग्रेस म्हळ्यार ती जेजूचे भाशेन वावर कोत्ता, पवित्र जाता, तेकाच ती ग्रेस मेळटा. आनीक मर्सी म्हळ्यार कितें, जो लोक जेजू येवचे पयलीं पोन्ने कोरानात देवाच्या शिरापाचेर जियेतालो, तेका मुठाय देवाचे काकुटीचे संवसार चलतालो. आजून पासून देव सगळ्यांची काकूट कोता, जे पातकी आहाय ते कितू पर्संट 99.99 7 बिलियन पॉप्युलेशन दवरलें जाल्या. सगळें देवाचे आजून काकुटीचे चलता, आजून ओल्ड टेस्टामेंटाचे चलता. कित्याक 2 बिलियन फळे कातोलीक आहाय ते देखून पवित्र न्हय. तितूले एक 1000 गोडी मेळत तुका आख्या संवसारांत चोयले जाल्यार पवित्र. आतां हांव जालें तेशें कोन्न जेजूचे भाशेन. हें सगळ्यांक जावपा जाय. ही मुगेली व्हडवीक न्ही, ही देवाची काकुटी देवाची काकूट म्हजी आहलो म्हणून हांवें थोकोच घेयलो. 7 वर्सां हांव पवित्र जावपाक हांवें तोजवीज केली, शिकलो. आनीक तेजे उपरांत म्हाका ही देवाचे काकुटींनी म्हाका संदी मेवली पवित्र जावपाक. आतां 6 म्हयने जाले हांव पवित्र जालो जाल्यार. अर्द वर्स जालें. हांव देवाक आर्गां दितां. तर तुमी देवाक आर्गां दिवपा पावतली आनी हीं आर्गां देवा पावताय. केसोली तुमी कितले बोवाड मारे, प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार कोण म्हळ्यार झांप मारयाय, लॉज नाकाय, जेजू तुका पळयता जेजू लागून झांप मारयाय, नाचाय, कांतर म्हळ्याय, सगळीं फोकाणां. येसोली मोहिमा देवाक नाका. हें देंवचारा गेलें तुमचे मोतीन घालपाक. हें पयलीं घडटालें पोन्न्या कोरानांत बरयलो आहा सामसांचेर. मेक म्युजीक फॉर द लॉर्ड, सिंग टू द लॉर्ड, जम्प एंड प्ले एंड क्लॅप सॉंग्स. हें सगळें ओल्ड टेस्टामेंट आहा. तेन्ना देवाक तुवें कितें एक बरी वस्त, बरी घडणी हो देवाचो मोग कोता म्हणून तुवें तुज्यार एक्शनांतल्यान दाखोवपाक जाय आसलोलें. तूं पातकी आसूं, घातकी आसूं, कितें आसूं, तुगेले तूं एक बरी वस्त कोता म्हणून तुवें देवा दाखोवपाक जाय आसलें. तेन्ना देव काकुटीन तुका कितें गोडे बरें फावो जातालें. पूण हें आतां न्यू टेस्टामेंटांत येना. लोक खुंयचे हाडटाय आनी हूंय शिंवताय. आनीक जेजून हेजी वळ देखून दिलो आहा. सारकी सोंपेपणी आहा. गुगलाचेर टायप कोराय. नवो दाखांचो रोस आमी नवे बॅरेलांत घालून दवरपाचो. शीप स्कीन म्हणटाय तेका. तितून नवे हितून घालपाचो आयदनां. थंय पोन्ने आयदन आनी मागीर जेजू कितें सांगता, पोन्ने कपडो आनीक नवे कपडो शिंवो जाता काय म्हूण बारबो ना. पोन्ने कपडो पिंजोवन वयतलो कित्याक तो सारको कोठेला. इतू वर्सां थंय घालून तें जीन्स सारकें कोठ्यान गेलां. आनीक त्या जिन्सा दोंगो काडून नवे जिन्सा लायले जाल्यार तो बेगीन पिंजोवन भायर पडटलो, कोटलोलो. पयलीं तांदूळ साकांक घालून हाडटाले, तो साक कोट्टाले, ते मागीर भायर मारपाक पडटाले. दुसऱ्यान शिंवो जायना जाल्यार बुराक पोत्तून पडटलो. तो कुडक लायन तुवें तो नवे साक शिंवलो, पोन्ने साका कुडक लायन पोत्तून बुराक पडटलो, तो साक कोटलो आहा. तर हें तुमी हुंयचे आनी हूंय लायनाकाय. हें तुमकां टॉम डिक एंड हॅरी तुमकां होंडा उडयताय. हे पळय तुमी कावन्सिलिंगा पळयताय आनीक दुसरे पळय हिंगा थिंगा पळय रितीरान धांवताय. हें सगळें हिंगाचें थिंगाचें आडकाम नाडकाम लायताय आनी तुमकां म्हणटा एश कोरयाय. आनी तुमी म्हाजी माकडा भाशी मारताय उडयो. हेचो जालें तें आमगेलें कातोलीकपण. हें सगळें सोडया, बंद करया आनीक सारकी आमी पवित्र कातोलीक जाय. आनी तुमकां हांव कांय रावंडी बोटाचें दोना, डायरेक्ट सारकें तुमकां 5-10 मिनटांनी पवित्र जावपाक डिस्क्रिप्शनाक घायलो आहा. वसाय करयाय, बरी जाय आनीक 10% देवाच्या देवा दियाय. ओवेसवर 19 वळ 25. जेजूच्या कुर्सा सोरशीन ताची आवय, ताचे ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया, आनीक मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो.
आपले आवयक आनीक तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाका पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, वस्तो रे हो तुजो पूत. साताईस उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनीक त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची आवय म्हणून घेतली. आमी हिंगा बारीक चल जाल्यार आमकां कितें सोदा. जेजून म्हणलें सायबीण मांयक, वस्तो रे हो तुजो पूत. आनीक शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. तर आमी सगल्यांनी सायबीण मांयची देख घेवपा जायी. जे परी आमी आमचे संवसारी आवयचे आनी माय बायचे भाशेन भुरगीं जाताय. जशें बी तूं शेतांत वोंपता तशें भात तुका फावो जाता. बी तशें भात. तुवें आजग्याचें गायलें तुका आजग्याचें भात मेळटलें. तुवें बेबी रायसाचें बी गायलें बेबी रायस तुका मेळटलो. तुवें आरोसाचें बी गायलें आरोसा तुका भात मेळटलें. तुवें सादें बी गायलें तुका सादें आमी उकडे रायस कोत्ताय तें मेळटलें. तर जेजू म्हणटा ही तुजी आवय. म्हळ्यार कितें आवयको रोजार कर म्हूण सांगिलां. ही तुजी आवय. तुमी आवय कोडे मागाय मोकोडे आनीक तुमगेलें कांय ना खूंय बरयलो आहा. तुमी आवय कोडे मागाय तुमकां जाय तें खूंय आहा. तुमकां प्रिचर नाक आहलोलें कोण हेजें दुसरें पिक्चर काण हेज्यो दुसरी सोजमण काण तुमकां गुणायतले. म्हणटले की जेजून सांगिलां ही तुजी आवय. म्हणटच आतां आमी आवय कोडे रोजार करपाचें खूंय आहा. ही तुजी आवय म्हूण सांगिलां आमकां म्हळ्यार कितें. आवय आमी कितें कोन्न लेखताय. आवयन आमकां जें सायबीण मायन केलें तें आमी कोराय म्हणून आमकां देख दिल्या जेजून हिंगा ही तुजी आवय म्हणून. हेजेर तुमी नदर मारय. तुमी जिविताचो रस्तो चुकोलो जाल्यार आवय बापूय सगलीं आवय बापूय सायबिणीचेर नदर मारपा जाय. सायबिणीन आपल्यागेलें जिवीत कितें कोन्न सारलें आपल्यागेल्या पुताक कितें कोन्न वाडयलो. ही घोव बायलां मारिया आनीक जुजे मॅरी एंड जोझफ म्हणटा आमी इंग्लिशीन. ही घोव बायलां कितें कोन्न एकवटान रावन कितें कोन्न पवित्रकायेन रावन जेजूक वाडयलो. ही देख घेवपा जाय आमी. हिंगा रोजार करपा न्ही सायबीण मांयक. रोजार कोराय म्हणटा तें आमी कोनाय. साप आमी बरयलो आहा तें आमी आयकनाय आनी हें उलटें कोण आमकां मिनींग उलट घालन सांगोता. हें गुणायन सांगोता. हेज मिनींग बदलून सांगोता. हें आहा ते भाशेन आमकां कोण सांगना. तुमी तेर्स कोराय म्हणटाय चोय म्हणटाय देवान आमकां सायबीण मांय दिली. कित्याक दिल्या. तेर्स करून दिल्या. जेजून आमकां सांगिल्लें तें आमी कोनाय. जेजून सांगिलां म्हजो पाटलाव कोर. हांव बरो गोवळी तुमी सगल्यो म्हज्यो शेळयो. तर शेळयान कितें करपाचें. गोवळ्यान पट सांगिलां गोवळ्या फाटल्यान आमी वचपाचें शेळयांनी. आनी मागीर जेजू फुडें कितें म्हणटा. हांवें केलां तें सगळ्या संवसाराक वचोन तुमी परगट करात शिकोयात. हात दवरात आनीक तीं बरीं जातलीं दुयेंत. देंवचारांक धाडायात. वीख पियेल्यार DDT मारलो भाजी खायल्यार ओर फॉर्मेलीन मारलो नुस्तें खायल्यार तुमकां कांय जावचें ना. सेर्पेंत तुमी हातीन दवरतलीं. म्हणटच केसलेंच तुका कोणाचेय प्रॉब्लेम आहा तें तुका पयस करपाक तुका आडकूड जावपा ना. सोरोप हातीन दवरताय तेशें कोन्न तूं नाश कोतो तें प्रॉब्लेम. हें कोताय कोणू कोताय ना. हो उरफाटो बायबलाचो मिनींग काण. उरफाटो सायबीणचो मिनींग काण आमकां कातोलिकांक काबार केलें धाडायन बुडोयन. ही तुजी आवय काबार. आनी कितें जेजून सांगिलां कितें सांगिलां ही तुजी आवय म्हणटा कितें सांगिलां आनी कितें बरयलो आहा. सायबीणचो तेर्स येतलो. 200-300 वर्सांनी सायबीणचो तेर्स येतलो. तो तुमी तेर्स करीत रावात खूंय बरयलां. तुमी डेली सायबीणीक तेर्स कोताय म्हणटाय चडशे घोराबे. तोय सोडलो म्हणला वद्दांनी. पूण आसूं ही पद्दत आहलोली. चडशे घोराबेनी डेली सायबीणचो तेर्स कोताय म्हणटालीं. तर कित्याक खूंय बरयलो आहा. हिंग बरयलो आहा. सायबीणचो तेर्स कोराय म्हणून खूंय बरयलो आहा बायबलाचेर ना. तर कित्याक टायम पेटा कोताय तुमी.
जेजून साप साप बरयलां तें तुमी आयकनाय आनी कोण तुमकां नाका आसलो लोक तुमकां सांगता रुजाय कोराय म्हाका देखून सांगलोलें रुजाय कर म्हणून तूं कांय फायद ना हांव एक म्हयनो केली आसतली मागीर सोडली कित्याक कांय जायना एक म्हयनो देखून रुजाय करून हो लोक तुमकां ह्या रावंडे बोटाचे दोन तुमकां फिनीश कोतलो काबार लोकां तेंक कित्याक पडलां ती इफेरनांत वचपाची तेंकां कांय सोजमोळी ना ती देंवसारांत लोबदलोली हाय आनीक तुमकांय होंडा उडयताय ती जे परी कुड्ड्याच्यान कुड्ड्या वाट दाखोवपा जायना तो कुड्डो तुमकां हाती दोन वता तेर्स कोराय म्हणून आनी तुमी तेर्स कोताय तो सांगत ते भाशेन दोगांयचें निसंटोन रे हो तुजो पूत मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनीक त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली तर तुमकां तर सायबीण माय तुमची आवय जालोली जायी जाल्यार सायबीण मायन पळय वेव्हार केला जिवीत सारलां तें दर एक काजारी जोड्याचें जिवीत जावपाक जाय दर एक काजारी जोड्याचें तर सायबीण मायचे भाशेन तर जिवीत जालें जाल्यार भुरगें जेन्ना पोटांत रोचता तेन्ना सावन भुरगें पवित्रकायेन जल्मांत येतलें 9 म्हयन्यांनी आनीक उपरांत पवित्रकायेन वाडटलें आनीक जेन्ना भुरगें 5 वर्सांचें जातलें वाचपाक बरोवपाक 3 वर्सांचें जातरी बालवाडी वयतलें तेन्ना सावन भुरगें दुसऱ्याक आदाराक पावतलें भुरग्यांक देवाच्यो ह्यो हे वेर्स म्हणून भुरगें लोकांच्यो अडचण्यो कोणशाक काडून लोकांची दुयेंसां बरीं करपाक लागतलीं केदोणा 3 वर्सांचें सावन बालवाडी वयता तेदो सावन तर हे आमकां कातोलिकांक हे भाग कित्याक फावो जालेले ना कित्याक आमी सायबीण मायक आमची आवय म्हणून मानून घेतलेली ना हिंगा जेजून म्हळां ही तुजी आवय जाल्यार आमी आमगेले संवसारी आवयचे बापायचे भाशेन आमचें जिवीत पाड जाता तें सोडून आमी हे पवित्र आवयचेर आमी आमचो दोळो दवरूंक जावो वस्तोरे हो तुजो पूत आनीक आमी आवयचे मोगाळ पूत सायबीण मायचे मोगाळ पूत धुवो म्हणून आमी संवसाराक आमी दाखोवन दिवपाक जाय की सायबीण माय आमचो एक नमुनो सायबीण मायक आमी मान रिस्पेद दिताय सायबीण मायक आमी थँक्यू म्हणटाय सायबीण मायचे आमी उपकार आडयताय कित्याक तेजे पवित्रपणाक लागून आमकां आयज हो संवसारांत जेजू क्रिस्त फावो जालो म्हणून संवसाराचो सोरवंडार आमकां आयज मेवलो म्हणून तर सायबीण मायचें देवोसा म्हणटाय तें कितें तुमी तें रिलीजन केलां देवोसा म्हळ्यार रिलीजन तें पवित्र कातोलिकां ना तें तुमी रिलीजन केलां सायबीण मायचें देवोसा म्हळ्यार रिलीजन तुमगेलो दुसरो धर्म सायबीण माय गेलो जी तेर्साचेर पळय भावाट दोत्ताय तेंगेलो धर्म कातोलीक न्ही ती हांव जेजून आमकां फकत इतलें सांगिलां ही तुजी आवय काबार फिनीश एक्सक्लेमेशन म्हाका काबार आनीक थिंगा डॉट 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 मान आनी कितें कितें आहा कांय ना जी म्हणटाय आमी डेली सायबीणीचो तेर्स कोताय आमी सायबीणी कडेन मागताय आमी सायबीणीक विनंती करपा लायताय आमच्या पासत हो कातोलीक धर्म न्ही हो दुसरो धर्म तुमी सायबीण मायक तुमी सायबीण मायची पुजा कोत्ताय आयकाय कान उगत कोन्न आयकाय कातोलिकां ही तुजी आवय हो तुजो पूत आमी सायबीण मायक गेले पूत धुवो जाले दिसताय पवित्र आहाय आमी सायबीण माय गेलो पूत कोण जेजू जेजूचे भाशेन आमी आहाय सायबीण माय पूत कोणे म्हणून कोणा दिलो मोगाच्या शिसाक आमी जेजूच्या मोगाचे शीस जाल्याय आपल्या आवयक आनीक तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें मोगाच्या शिसाक आमी जेजूच्या मोगाचे शीस जाले कातोलीक आमगेल्या गांवां जाले एक पूण ना आतां मुगेले प्रवचन आयकोन कोण एकलो जालो जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हांव मुगेल्या उगडासांत एक पूण देव म्हज्या मोगाचो जेजूच्या मोगाचो शीस एक देखून ना तर कोण आहा तुमी तेर्स कोन्न कितें फायदो आहा गोराब्याचो तेर्स सायबीणीचो तेर्स दिसाक तेर्स दिसाचो तेर्स म्हणटाय तुमी कितें फायदो आहा तुमच्या रावंडे पाठाचे दोल्या लोकांक आनी एग्जाम्पल दिताय हाल्स कोण हो बोर जालो तो बोर जालो एग्जाम्पल दिताय आसतले कितको मनीस बोर जाता बोर जावपा सिस्टम कितें
तुम्ही तर फर्स्ट टायम तर हेजे मुगे यूट्यूब तुमकां व्हिडिओ मेळ्ळा फर्स्ट टायम कोणी शेअर केला धाडला तुमी चुकोन येयलें जाल्यार हो व्हिडिओ काबार बेग बेगीन मुगे डिस्क्रिप्शन वसाय 5-10 मिनटांनी तुम्ही पवित्र कातोलीक जातलीं आनी पवित्र कातोलीक जातरीच तुम्ही हो जेजूचो मोगाचो शीस मुठाय तो जातलो तूं बायलो चेडूं जाल्यार नाजाल्यार तुमी जातलीं कोण जावं ती दादुलो बायलो कोणूच भुरगीं कोण जावं तुमी जेजूच्या मोगाचे शीस जातलीं केदोना तुमी पवित्र कातोलीक जातरीच हिंगा आमकां सारकें मेळटा सोंपेपणी दर कातोलीक कितको जावपा जावो तो जिवितांत दर कातोलीक पवित्र जावपा जावो आनी उपाय हें दुसरो आनीक कसलो उपाय ना आनीक दुसरो आनी खंयचो रस्तो ना म्हणशाय ना रे तियागो म्हाका हें जायना रे म्हाका आनी कितें दी तूं दोतोर कितको कोताय तूं थोडे जाल म्हण दोतोरा बोले गेलो तुका 4 भाशे म्हाका दिताय दोतोर बरो जायना जाल्यार 3 दिसांनी यो म्हणटाय तूं मागीर 4 दिसा परतून वयता ना सुमनान वयता बरो जायना मरे दोतोर मो दोतोर मागीर वखद चेंज कोता हिंचो तुका ही लाग नाय ही लागतली हिंग घेवन ट्राय कर आनी सुमनान यो ना 3 दिसांनी यो एश कोन्न तुमी आनी दुसरी भाशे वखदां आनी दुसरो डोस आनी वखद चेंज करपाचें आनी कांय चिंतना काय तुमी एकूच उपाव आनी उपाव ना जे परी सुर्या उदेंतीक उदेता आनी वस्तोमतीक पडटा ती आनी केन्ना चेंज जावपा ना सिस्टम ते भाशेन देवा गेलें उतर केन्नाय चेंज जावपा ना उतर तें उतर हें आमी बायबलाचें आहा ते भाशेन आमी करया सायबिणीच्या देवसांव कोनाकाय हो तेर्स देखून कोण तुमकां कांय फायदो ना सायबिणीचो तेर्स म्हणटाय तो केसलो तेर्स सायबिणीचो न्ही केसलो तेर्स सातांचें देवसांव सातांचो तेर्स सातांची मागणी सायबिणीची मागणी आनीक खुर्साची मागणी आनीक जेजूच्या काळजाची मागणी आनीक जेजूच्या रोगताची मागणी जेजूच्या काकुटीचो तेर्स कांय फायदो ना बीग झिरो उमत्या कोळशार तुमी उदक रोखयता हें जिवीत भर कोळसो आहा पोत्तो तोंड आहा सकल्यान तुमी कोळशाच्या वयल्यान उदक घाताय कोळसो बत्तलो तुमी साल्वा जातलीं जिवितां बरेंपण मेळटलें ना तर कितें करया मोगाच्या शिसाचे भाशेन जाया आनीक आमी सायबिणीचे पूत धुवो आमी जाया कितको जातलीं आमी जेजूचे भाशेन जाल जाल्यार पवित्र जाल जाल्यार जेजूचे भाशेन आनीक सायबिणीची देख आमकां आहा ही तुजी आवय सायबिणी आवय आपल्याची देख घे म्हणल्यार जेजून हे सायबिणीची देख घे म्हणल्यार जे परी म्हाका सायबिणीन मोगान वाडयलो आनीक हांव मोगान पातकाळ विणें सायबिणीक लागोन झुजेक लागोन सांजुजेक लागोन हांव पवित्र जियेलो म्हाका पवित्र जियेवपाक म्हाका तेणी आदार केलो म्हाका वाडयलो पोसलो सांबाळलो हें जेजू म्हणटा सायबीण मांयची देख आनीक सायबीण मांयचो मोग आमचे सगळें सदांकाळ आसपाक जायो हो तेर्स न्ही तेर्स कितें तेर्स म्हळ्यार हे मिस्तेर पळय हाय 5 मिस्तेरी एक तेर्साचे ते मिस्तेराचे आमी नियाळ करपाचो तेर्स केल्यार सायबिणीचो मोग कोता कोण सांगो तुका तेर्स कोनू सायबिणीचो मोग तूं कोता म्हणून कोणें सांगिलां तेर्स म्हळ्यार सायबिणीचो मोगू तेर्स म्हळ्यार हे पळय मिस्तेर हाय ते नियाळपाचे तेर्साचो मिनींग हो फकत मिस्तेर नियाळपाचे मागपा न्ही तेर्साचेर तुमी कितें मागनाकाय कांयच मागनाकाय तेर्साचे उद्देशी तुमच्या पातकांचेर तुमी नियाळ करून हे मिस्तेरांचेर तुमी नियाळ करून हे वायट तुमी बंद करपाक जाय हो तेर्स तेर्स म्हळ्यार तोच हो तुमी हे मिस्तेरांचेर नियाळ कोताय 5 मिस्तेरांचेर तुमी नियाळ कोताय 10 नोमान मोरी म्हणटाय एक आमच्या बाप्पान एक उनोद मोहिमा म्हणटाय हें कोता आसतना तुमी 10 मिस्तेरांचेर नियाळ कोताय इतुलो उगो तुका 10 नोमान मोरी म्हणपर्यंत तुका हो मिस्तेराचेर नियाळ करपाक तुका सोयेग मेळटा आनीक हो मिस्तेराचेर नियाळ करून तुजे जिविताची नवसरणी तुका करूंक एक बळ मेळटा की देवान अशें केलें जेजून अशें केलें सायबीण मायन अशें केलें सायबीण मायन हे परी जिवीत सारलें नोमान मोरी म्हणटा आसतना सायबीण मायचें पिक्चर आमच्या दोळ्या मुखार येता आनीक हें करून आमी आमची जिविताची नवसरणी करून हें वायट सोडून आमी पवित्र कातोलीक जावपाक जाय हे तेर्साचे उद्देशी तुमकां सांगिल्लें काडटेल्यो बाडटेल्यो लासून भायर मारय म्हणून
ते कार्तेलींचे तुमकां रोजरां आहाय आनी तेर्स आहाय लादिनी आहाय तुमकां कांय मेळपाना दो नाकाय तुम पवित्र जाले जाल्यार मागीर हाडयाय गे न्ही येयली तेका लाखांनी कोट्यांनी पडनाय तें घर निवडलें लासून भायर मारलें म्हणून घर लाशीन म्हणून तुवें ना ती एक 10-20 रुपयांक कार्तेली लाशाय भायर मारय ती तुमकां पातकां उडयता ह्यो कार्तेल्यो तुमकां पातकां उडयताय सगळी ती लादीन आहा सायबिणीची सातांची कोणाची लादीन आहा ती कितें करूंक सायबिणी माग म्हजे पासून आमचे पासून माग कोण सायबीण मागवता तुंय तुगे जिवीत न्हू सोरूं जाय सायबीण आपल्याक एक कार्य केलें सायबीण कोण देव जाण एकल्यान मनशान सायबिणी पासून कोणें मागिलें सायबिणीक तेगेले आवय बापायन पवित्र वाडोवन ती पवित्र जियेली आनीक तेक हेंचो भाग फावो जालें देवाचें आनी आमकां कितको फावो जातोलें सायबिणीन मागलें आमकां देवाचें भाग आमकां फावो जातोलें आमकां बरें जिवीत संवसाराक जेवपाक मेवतलें सायबीण मागतली माग आमच्या पासून माग हें कितें हें सगलें लाशाय भायर मारे दोन नाकाय घरांत दोन नाकाय पातोक तुमकां तेच करून तुमकां तें ओडितात तुमी जेन्ना पवित्र कातोलीक जातोलीं तेदो मागीर न्हंये हाडयाय आनीक मागीर तुमकां पडे कितें ही हो तेर्स आहा हें लादीन कोनाकाय ही लादीन फाल्स माग आमच्या पासून म्हळ्यार तुमी सायबिणीचे विश्वास भावार दवरताय कार्तेल घेवपा दिवंक गरज ना तुमी सोडटली तुमी आनी पवित्र जाले ही कार्तेल दोळ्या मुखार दवरपानाय तुमी हे कार्तेलीचेर मनशाचें जिवीत अवलंबलोलें ना हांव सांगत तुमकां आयकाय बरें करून ही पळय बरो सायबिणीचो फोटो घालून बरी कार्तेल केले गोंया ती लाशाय आनीक तुमकां रेगीस हेस्ता बेस्ता रेगीस दिताय ते हाडनाकाय घरा कडेन तेजे हाडल्या मागणे आसोतात कोण मोन्ना गेले रेगीस दिताय तेजे मागणे आसोता ही सगळी फाल्स मागणी रेगीस्त आनीक कार्तेल्यो तुमकां कांय करपाच्यो नाय सायबिणीको कितू ते मागणे आहली कितू तेर्स आहले कितू कार्तेली आहली कितू हें आहलें रेगिस्त आहले ती नव्या कराराचेर जियेली पोन्न्या कराराचेर आनी पोन्न्या कराराचेर पळय तांकां प्रोफेतांनी कितें सांगलोलें तेंचेर तेणी बावाट दवरलो की संवसाराचो धनी येतलो 10 मानामेंट दिल्ले मोइजेसाक ते मादिले आनीक ती बरे भाशेन 10 मानामेंटाचे उदेशी ती जियेली आमी 10 मानामेंट मोडटाय पूण सायबिणीचो तेर्स कोताय हो जाला आमगेलो गोंयचो कातोलीक धोरोम हेका लागून गोंयचे कातोलीक सारके गोंयच्या कातोलिकाचें निसणटोन जालां सगल्यांचें चोय मोन्ना कितू येताय तीं कितू भुरगीं मोत्ताय तीं चोय तेगेले ल्हान भुरग्यांक माय पाय ना जालीं वा कोण मेल्याय तीं ना जालीं ल्हान भुरग्यांक तेंगे कितें गुन्यांव बाड्यांचो ही माय मोरपाची ल्हान भुरगेपणी माय मेल्या तेंगे भुरगीं ल्हान आहाय ती मोरपाची भुरग्यां माय उणी जावपाची हो देवा गेलो मोगू ना हें देंवसरा गेलें ल्हान भुरग्याचे कडची तूं मांय काडून व्हरता म्हणून देंवसरा गेलें देवा गेलीं मागीर भुरगीं ह्या भुरग्याच्या काळजांत जिवीत भोव मागीर देवा गेलो राग आसोतात पाय भुरग्यां सांगोता माय उल जालें माय भुरग्यां सांगोता चोय देवान दिलें देवान व्हेलें देवाक तुजो पाय ना जाल्यार देवाक तुजी माय जायी आहलोली ही सगल्यो फोट्यो हें सगलें नाका आहलोलें पोत्तें आमगेले कातोलिका गेलें जिवीत जालो आहा तुमकां संवसारांक आयलें तुमगेलो फामिलीचो भुरग्यांचो कुयदाद करपाक संवसारांक आयलें तांकां पवित्र वाडोवपाक संवसारांक आयलें सायबीण मायचेर नदर मारय सायबीण मायन जेजूक बरे भाशेन वाडयलो सायबीण माय मेली 40 वर्सांची मेली ना
तर हें आमगेलें गोराब्यां कातोलीक गोराब्यांक कित्याक घडटा कित्याक कातोलीक गोराबे आमी पवित्र न्हय सायबीणचे भाशेन पवित्र गोराबे आमचे कातोलीक न्हय तेका लागून हें आमगेले कातोलिकाच्या गोराब्यान देखून हें घडटा ल्हान ल्हान भुरग्यां गेलीं माय नाजाल्यार पाय मरोन वयताय आनीक मागीर सगलो लोक त्या भुरग्यांक बुजवण दिता वो इस्कला मागीर टिचऱ्यो विश कोता आसतना तांकां बुजवण दिताय देवाक जायतें मनशाच्यान कांयच आडावपाक जायना देवाक जाय म्हणून देवान तुगेले मामाक ना जाल्यार डाडाक देवान जीत मारलो आनीक देवान निसंटोन केलें हो देवाचो उपकार आमी भुरग्याच्या मोतीन घाताय हे भुरग्यांक बाळ्यांक सारकी खबर ना देव म्हळ्यार कोण ती मनजातीचे भाशेन जियेताय मनजातीचे भाशेन जियेताय म्हणून तांकां आयज माय ना जाल्यार पाय उणी जालीं तेंची माय पाय मनजातीचे भाशेन जियेतालीं आनी हो खोटो ही खोटी सोजमणी आमचे कातोलिकाच्या जिवितांत आहा हे तियात्रिस्ट आनी हे कांतोरिस्ट आनी हे कॉमेडियन सगळे हे फोटींग पण घाताय आनी ते आमी भुरग्यांक दाखयताय आनी मागीर भुरग्यांकूय तें सोद दिसता मागीर हिंदी पिक्चरां दाखयताय आनी खूंय सगळ्या तेंचे दाखयताय फोट दाखयताय सगल्यो देंवचार हितू मुखार पावलो आहा की लोकांच्या मनांत सारकें देवाचे नांवाचेर आनीक देवाचेर सारकें वीख गायलो आहा देंवसरान देव म्हळ्यार लोकांक वीट येता मुगेले मामीक नाजाल्यार मुगेले डाडाक जेजून देवान मारलो जेजून मारलो पवित्र आत्म्यान मारलो म्हणून आमी रागा जाताय आनी हो राग देवाचो आमचे जिवीतभर आमच्या मनांत शिजोता तर आमी कातोलिकांनी कितें करपाचें हें सगळें वायट आमगेले कातोलीक धर्मा येयलां सगळें वायट आमगेले कातोलीकूच सांगताय आमकां आतां चडशे आतां म्हणून न्ही जेन्ना टीव्ही येयली मोबायल येयले यूट्यूब येयलो आतां सगलो लोक दिसभर हे कांतरांचेर आनी कॉमेडीचेर तियात्रांचेर आसोतात सारकें सगळें ओडून दवरलो आहाय आनी आतां इंग्लीश कांतर लागलें आनीक पिक्चर म्हणटा हिंदी पिक्चर म्हणटा टीव्ही येयच आहाय सिरियलां हिंदी आनीक कोंकणी विसीडी म्हूण काडल्यो हें सगळें कातोलिकाचेर आनी सगळ्यांनी वायट उडयलां तर हें आमी सारकें टोटली झिरो करपा जाय आनी तें केदो सोडपा पावतो तूं जेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मो येतलो आनी पवित्र आत्मो येतलो केन्ना जेन्ना तूं पवित्र जातलो तूं वायट सोडून सगल्यांक भोगसून तूं माये मोगान सगळ्यां तर वेव्हार करपा लागलो आनीक देवाक भास दिली देवाक हे दीस पातक करचो ना म्हजो गुन्यांव जालो जेजून म्हाका खुर्सार मरोन म्हाका भोगशिलो तर हांव पातकां म्हजीं जीं आहलीं तीं हांव केदींच पोत्तून करचो ना म्हणून आनीक पवित्र आत्मो तुजे भितर येतच जेजून सांगिल्लें आपूण जेजू क्रिस्त आनीक म्हजो बाप स्वर्गीचो बाप रोशनार बाप तुजे भितर येवन आमी आमचें घर कोत्तेल्यात तर आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणटा तो होच हो इतलोसो आनी कांय ना हितून सायबीण मायचो आमी मोग करपाक जायो आमची आवय जाल्ल्या भाशेन तिची देख ती जशी चलता सायबीण माय जसो घोराबो घडलो तो आमी घडपाक जायो आनी जर तर हो मुगेलो व्हिडिओ भुरग्यांक मेळटा जाल्यार तुमी सायबीण मायची देख घेवचोय ही तुजी आवय तुमगेल्या मामा डाडाची देख घेवपाची बंद करया कित्याक ती देंवचारां सगळे तुका सगळ्या जाग्यांचेर भुरग्यांचेर निशेध माताय आमी भुरग्यांनी माय पायचें आयकपाचें कितें आयकपाचें देंवसरां गेलें कितें आयकपाचें दिसभर टीव्ही घालून दिता हें आयकपाचें कॉम्पिटिशन मार म्हणटाय दुसऱ्यांक ती वय चडल्यान तूं तेज्या बर कर रे तूं हें कर रे तूं हें शिक रे तें शिक रे हिंग कांतर म्हण रे थिंग कॉमेडी कर रे त्या तियात्रांत तूं वच रे हें माय पाय हें आयकपाचें कोणा भुरग्यां पळय मुगेलो व्हिडिओ मेळटा जाल्यार
तुमी सायबीण मायची देख घेयात. ही तुजी आवय आनी आवयन जेजू क्रिस्ताक कितकोन वाडयलो आनी जेजू क्रिस्त आमचो देव हे आमी मानून घेवन आजीच आतांच्या आतां पवित्र जाय भुरग्यांलो. तुमकां हो व्हिडिओ मेळटा जाल्यार जे कोणाक व्हिडिओ म्हजो मेवता पयले फावटी तूं पवित्र जाव आतांच्या आतां. तो धुकलून तूं मामा डाडाक ओडूय नाका. चोय तियागो तुमकां बोट दाखयता तेका लागून तुमी पवित्र जाय म्हणटा ना. जो कोणाक व्हिडिओ मेळटा तेणें पयलीं पवित्र जावपाचें आनीक तुजे उद्देशी तुजो आख्खो घोराबो सालवार जातलो. बायबलाचे वेळ आसा, गुगलाचेर मारयाय. युअर होल हावज होल्ड वील बी सेव्ड. तर आमकां सारकें गरजेचें आमी आतांच्या आतां आज पवित्र जावपाचें. फाल्यां घोडो देंवचार तुजो घात घे, तुका घोडो जितो मारीत ना जाल्यार तुज्या मामा डाडाक जितो मारीत ना जाल्यार तुज्या शेमायक शेपायक जिती मारीत. कोण पडे जिती आहाय ताका ताचो तूं जोरी मोग कोत्ता जाल्यार तुवें आतांच्या आतां पवित्र जावपाचें. आनीक आतांच्या आतां बरोवपाक लाग म्हजें प्रिचींग दीसभर घालून दवर 24/7 घरांत घालून दवर. रातचें देखून न्हिदोत आसतना हांवें चुकोन म्हणलो ना. आयकाय राती देखून न्हिदोत आसतना देखून घालून दवरपाचें. आतांच्या आतां बरोवपाक लाग आख्खे रितीर आनीक फाल्यां सावन रिकॉर्डिंग कर आनीक युट्यूबाचेर घाल. ह्या रितीर आयच्या रितीर फाल्यां घायले जाता तुवें तुगेले हेजेर नांवाचेर तूं अपलोड कर. यूट्यूब चॅनल उगड अपलोड कर. आनीक जेन्ना तुवें देवाची शिकवण देवाचें उतर तूं जेन्ना सदांच बरयतलो आनीक लोकां तांय तूं उलोवन सांगतलो आनीक तुगे ओन उतर घानाका येदनाच. हें पळय हांव पळय कितें मुगेलें प्रवचन आहा तें सेम टू सेम घे. तुका हितून तुका व्हड जाता तूं हितून कम्फर्टेबल ना स्टार्टिंगा जाल्यार 5 मिनटां कर ना 10 मिनटां कर. मागीर सुशेगाद फालसान टायम वाडयतोच केन्ना जायते दोना एक म्हयन्यान. स्टार्टींग 5-10 मिनटां केल्यार पुरो. आनीक हे भाशेन करून तुका पवित्र आत्मो तुजे भितर मोग आनीक तुजो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग वाडोवन तुमी दोगोय एक जातले आनीक तूं देवाचे भाशेन आयज सान जातलो आनीक फुडाराक मागीर तुका पवित्र आत्मो सारक्या मार्गार चलपाक तुका सदांकाल आदार कोत्तलो. तर दर कातोलिकाक आज पवित्र आत्म्याचें मागणें आनीक सांगणें हो व्हिडिओ पावता तें आतांच्या आतां पवित्र जाय आनीक हो तेर्स बेस सगळो सोडून दियाय. आनीक हें म्हजें प्रवचन पळय हांव कोत्ता आज कोत्ता. तुका आज टायम ना जाल्यार हें पळय सगळें वाच बरोय आनीक फाल्यां तुजें प्रवचन युट्यूबाचेर अपलोड कर. सगळें वायट सोड. डिस्क्रिप्शनान आहा तें कर. वळ 28 ह्या उपरांत सगळें सोंपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपोरनायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें म्हाका ताण लागल्या. आमगेलो कातोलीक धोरोम सगळो वीथ फूल प्रूफ आहा. खूंय फोट मारप ना, खूंय गोलील लिपोवन ओर खूंय बांयत रावन ओर खूंय गुडा रावन ओर पांजऱ्यां रावन बोब माताय तेश कोन्न आमगेलो धोरोम न्ही. आमगेलो कातोलीक धोरोम देवागेलो रोचणार देवा उद्देशी कातोलीक धोरोम जेजू संवसारांत येयन कोश्ट मरण सोंसून जिवन जातोच जेजूगलो हो वावर करपाचो तेका म्हणटाय कातोलीक धोरोम. जेजूचे भाशेन वावर करपाचो हो कातोलीक धोरोम. दुसऱ्यांचे भाशेन झोगडी आनीक मान आनीक गोंठ कातोन आनीक बेठ दिन असो धोरोम आमगेलो न्ही. आमगेलो धोरोम फकत जेजूचे भाशेन वावर करपाचो फकत. ह्यो बेठो आनीक हें मोनजाती मारप आमची पातकां पासून हें सगळें ओल्ड टेस्टामेंटांतलें. तूं केसल्यो बेठो देवा दित म्हणटा ओर मोनजाती मात म्हणटा रगत कातूत म्हणटा रगत घात म्हणटा मोनजातीचें हो पोरनो कोरार ओल्ड टेस्ट. आतां आमी नव्या कोरारांत आहाय. आमकां जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी स्वर्गीच्या बापान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हें सुबान बरीत जिवीत सुखी जिवीत देवाच्या मोगाचें भरपूर जिवीत जें आदम आनीक एव भोगतालीं 6व्या दिसाक देवान तांकां रोचले उपरांत तें आमकां परतून फावो जालां.
आनीक तें आमी भोगूंक पावतलीं जेन्ना आमी जेजूगेलें कार्य चालू दवरताय तेन्ना, नाजाल्यार कोणा बगूंक मेळना तें. कित्याक सगळे देंवचाराचे गुलाम जालो आहाय लोक. काथोलिकां सगळीं 99.99% देंवचाराचे गुलाम जालो आहाय. एको झगडटाय तेको झगडटाय, हो व्हिडिओ काडटाय तो व्हिडिओ काडटाय, तेका लायक मारताय तेका डिसलायक मारताय, आनीक मागीर तेज उपरांत वयल्यान व्हिडिओ कोत्ताय, मागीर तो तेज वयल्यान व्हिडिओ कोत्ताय. सगळें गैर संवसारांतलें हें जेजून करूं ना. जेजू फकत बरी खबर परगोटीत गेलो आनीक अजापा मिलाग्रो जेजू करीत गेलो. हें सारकें सोंपें काम आमी करपाचें. आमी दर एक गोंयकार काथोलिकान जावं भुरगीं नेणटी जाणटीं कोणू जावं सगळ्यांक वावर एकूच. काथोलीक म्हणल्यार जेजूचे भाशेन क्रिस्तांव. तर काथोलीक क्रिस्तांव पळय मनीस आहा तो फकत जेजूचो वावर करपाचो. आनीक भेट दिवपा न्ही ना म्हूण आपल्या पातोक भोगसूंक रगत मान बोकड्या मेंढऱ्यांक आनीक तेश कोन्न रगत मान आतां आमी काथोलिकांनी करपाचें न्ही. ह्यो भेटो दिवप आनीक हें रगत दिवप हें सगळें पोरनें करारांतुलें. तुवें कितें एक बरें काम केल्यार तुका देव कितें बरें फावो कोत्तालो, हें हो पोरनो करार. पातकाचो आदां येवेन थोडें पातक घडलोलें केलोलें तेजो हो परिणाम आख्ख्या पोन्न्या करारांत हजार वर्सां 6000 वयर वर्सां हो चलतालो. तर शेवटाक हो सगलो लोक पळय जियेलोलो. तशेंच आतां जेजू येयल्या उपरांत हो लोक आतां नव्या करारांत जियेता. सगल्यांक एकूच उपाय म्हणल्यार जेजू. सगल्यांची पातकां भोगसूंक एकूच उपाय जेजू. जेजून 3 दीस मरोन वचोन हेड्स म्हणटा थिंग वचोन आपल्या गेलें प्रवचन केलें. आनीक पयलो लोक 6000 वर्सां पयलो लोक मेलोलो पोन्न्या करारांतलो. आदां येव देखून तांकां सगळ्या प्रोफेतांक सगल्यांक जेजून हो नवो करार सांगोन शिकयन जे लोकांनी मानून घेतला तीं पवित्र जातलीं, तीं स्वर्गार वयतलीं. आनीक आतां खबर तीच आतां कोण पड जेजू गेलो वावर कोता जेजूक मानून पवित्र काथोलीक जायन तींच संवसारांत बरें भोगूंक पावतलीं. आतां स्वर्ग म्हळ्यार कितें? आदां ह्या खंय आसलीं पॅराडायस. पॅराडायस म्हळ्यार कितें? स्वर्ग. तांकां मरण नासलोलें. सीन एंड डेथ हो केदोणां एक्टिवेट जालो जेन्ना आदां येवेन पातक केलें, तें फळ खायलें. तेज्या पयलें तांकां डेथ ना, मरण ना. देवान सारकें सांगलोलें ज्या दिसा तुमी फळ खातलीं तुमी मोत्तलीं. म्हणटच तुमकां एक झाड कशें मोत्ता ते भाशेन तुमकां देवाचें मोदें कनेक्शन ना. जरूय तो तें मेलो झाड उबी आहा आजून पडलो ना. एक झाड मेल्यार तें पडोन जायत वर्सां लागताय. तें मोत्तां कीड लागता तें जमनी पडना. तर आदां येव जरी तर संवसारांत आसलीं पूण देवाचो संबंद तांचे सोशिल्लो नपयत जाल्लो आनी देवान शिराप घायलोलो. तर हें सगळें पोत्तून काडूंक देवान एक येवजण घडली आनीक ती म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. आनीक आतां आमी सगल्यांनी देवाचे येवजणेचेच पोरमोणें आमी आतां सगल्यांनी जेजूचोच वावर आमी करपाक जावो. हेर आमी वावर फामिलीचे पासत करतात तो सगळो निर्फोड जातलो जेन्ना तूं पवित्र काथोलीक जाय नासतना तुगेली फामील घडोवंक वता, तुगेलो फ्युचर घडोवंक वता, तुगेलो करियर घडोवंक वता, तूं मॉडगेजीचें घर घेवपाक वता. कित्यान जावं तुगेलो प्लान निर्फळ जातलो. कित्याक तूं हें देवागेलें कार्य करनासतना तूं जियेलो जाल्यार यू वील डाय. आदां येवेक पडे मॅसेज दिलोली. ती मॅसेज सगळ्या काथोलिकांक तुमी तर जेजूचो वावर करूं जाल्यार यू वील डाय. तुमी मरतल्यात. तुमकां देवाचें बरेंपण कांयच मेवचें ना. देवाचें फकत काकुटीन मर्सी काकुटीन तुमी जियेतल्यात फकत. आनीक तातूंत मोदें तुमचो देंवचार जीव घेतलो, जितो मारतलो. पिशांचे सुण्याचे भाशेन तुमचें जिवीत जातलें आनीक तातूंत तुमी पिशांचे सुण्याचे भाशेन मत्तलींत. यू वील डाय.
तूं तो जेजूचे भाशेन जायना तुमकां मरोण सारकें रावता देराचेर मागता द डेथ इज लर्किंग एट द डोर बरयलो हमारे चुये सच कोरे तर आमकां आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणटाय तो जेजून पडें केलां तें आमी करपाचें कोण कातोलिकां कोण विचारतलो तुमी कातोलीक कितें कोण तुमी तुमगे धर्म म्हळ्यार कितें कोणें क्वेश्चन केलें म्हण तूं जाल्यार ना आमी जेजूचे भावाट दोताय जेजू आमगेलो देव सायबीण माय आमगेली माय आमी सायबीण तेर्स कोताय आमी आमी सांतां कोडे मागताय आमी खुरीस म्हणटाय ते केल्याय आनी त्या कोडे आमी मागताय हें कितें जालें हो पोन्नो कोरार जालो तूं हेका मानिता तेका मानिता ना हो आमगे कातोलीक धर्म न्ही तूं जेजू देखून मानीत जाल्यार हो कातोलीक धर्म न्ही तुवें जेजूचे भाशेन वागोंक जाय वावर तुगेलो जेजूचे भाशेन तुवें करपाक जायो तुज्यो कन्यो जेजूचे भाशेन जावपाक जायो तुजो मोग जेजूचे भाशेन जावपाक जायो तुजें बोगसोणें दिवप जेजूचे भाशेन जावपाक जाय हें सगलें तर आमी जेजूचे भाशेन तर आमी जिवीत केलें एकाच म्हणटा कातोलीक आनी कोणाकूच जबाब दिवपाक हें सारकें सोंपें वॉट इज ए कॅथोलीक क्रिश्चन वा तुका कोणें फॉर्माचेर बरयलें जे गांवांत कातोलीक धर्म म्हूण आहा तें खबर ना तुवें कितें बरयलें रे रिलीजन म्हळ्यार कॅथलीक बरयलां कितें म्हणून विचारलें म्हण तूं कॅथलीक म्हळ्यार आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरतात जो जेजून केलोलो तो वचोन तूं चोय जेजून वावर कितें केला तो गुगलाचेर टायप कर वॉट आर द वर्क्स ऑफ जिजस क्रायस्ट तर सारकें सोंपें आमकां एक्सप्लेन करपाचें एक उतराची गरज ना कितें आहा कातोलीक कितें कोताय कांय करपाक गरज ना जें जेजून केलें तें हांव कोता पवित्र पुस्तक सोपुर्नायेन पाळोन येवचे खातीर जेजून म्हणलें म्हाका ताण लागल्या तर लोकांचो दुबाव पयस करपाक लागोन देवाचें उतर सोत आनी सगलें जें जेजून केलें तें देवानूच निर्मिलोलें रोशनार बापान निर्मिलोलें म्हणून सगल्यांक पुरावें जावपाक सगल्यांनी सोत बेगीन बांदून घेवपाक हें देवान पोरण्या कोरारासान प्रोफेतांक सांगोन हाडलोलें आनीक तें एक एक सोपुर्णायेक पावोलें एक एक घडोवन येयलें जूंय जूंय म्हणलोलें ते सुवातेर जेजूच्या 3.5 वर्सांचे मिनिस्ट्रींत तीं उतरां घडोवन येयलीं जेजू जेन्ना कुसव्यांत जल्मोचे फुडें आंज गाब्रियाल येयल्लो तें घडोवन येयलें सगलें बरयलो आसलोलें जेजूक नांव जेजू म्हणून दिवचें हेंय बरयलो आसलें मागीर जेजू गेलो काजन सोंज्यांव तेकाय नांव जॉन घालपा म्हणून बरयलो आसलोलें आमी तें सोंज्यांव केलां आमी धांडायलां नांव हिंगा सेंट जॉन म्हणपा सुवातेरी सांत जुवां म्हणपा सुवातेर आमगे सोंज्यांव जाला तें नांव देवान विचून काडलोलें जॉन जेजू नांव देवान विचून काडलोलें जेजू हें सगलें घडोवन येयलें जूंय घडोवन येवपाक जाय आसलें त्या टायमाचेर आनी ते सुवातीचेर तर कातोलीक धर्म म्हळ्यार देवाचो गूठ आनीक आमी म्हणटाय पडे देवाचो गूठ देव जाणा म्हणटा ही सगळीं फोकाणां देवान आनी गूठ कांय लिपोवन दवरलेलो ना हे कांतोरीस तियात्रीस ते कॉमेडियन फोकाण कोताय देवाची की देवाचो गूठ देव जाणा हें फोकाण देवाचो गूठ एक एक पडे देवान सांगलोलो तो जेजून घडोवन हाडलो हिंगा आनीक गूठ आनीक देवाचो कांयच उरोंक ना जेन्ना जेजू मरोन पुनर्जिवंत जालो पवित्र आत्मो धाडलो देवाचो गूठ काबार देवान आमकां सगलें उक्तापें केलां जेजून आमकां सांगिल्लें आय एम कम टू गिव यू न्यू लायफ मारे गुगलाचेर बायबल वेर्स हांव तुमकां नवें जिवीत दिवंक आयलां तर गूठ आनी कांयच ना जेजून पडे आमकां नवें जिवीत दिलां तें आमी दिसांच्या दिसपोटी आमी जियोवपाक जाय जें जेजून नवें जिवीत आपणें ह्या संवसारांत जियेन दाखयलां जियेलो तें आमी जियोवपाक जायें एक एक घडी दिसाची तूं मातशें तुगेलो पांय तो स्लीप जालो जाल्यार तुगेलें बँड मोडलें नजर हटी दुर्घटना घटी तर हें जेन्ना तूं पवित्र जाता तेन्ना तुका हो स्लीप जायन तुगे बँड मोडोवंक चान्स आसना ना म्हणून हें नजर हटी
दुर्घटाक घटी म्हणून देवा सोडशिल्लो तुगेलो मोग तुटोंक देखून तुका चान्स ना हिंगा. जे परी आमी सांताचेर नजर मारल्यांक मेळटा की सांत एक पाटी पवित्र जालो तो आनीक पोत्तून वायट जिवितांत गेलोलो ना. मारे तुमकां सांतांचे जाय तितू नजर मारे. सांत एक पाटी पवित्र जाले, एक पाटी देवाक भास दिली, देवा हांव हो पळय तुजो तुवें रचलेलो मनीस आयज तो आसा जेजूचे परी काम जेजूचो वावर फुडें व्हरपाक. आनी तेणी थोकोस घेवन सगळे त्रास आठाविटे कोश्ट सगळे सोंसून तेणी वावर मुखार व्हेलो. आतां आमी इंटरनेटाचेर बसून उलयताय, नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर उलयताय, नाजाल्यार फोनाचेर उलयताय, तितू सोंपें नासलो तें पयलीं. आतां इतू सोंपें आसोन आमकां तोंडांतूं उतर भायर सरनाय. मोनी जाले मोनी. देंवचारान आतां हितू एडवांटेज जाल्या, हितू हें जालां, टॅक्नॉलॉजी मुखार पावल्या, कंप्युटर एज म्हणटाय, पूण मनीस मोनी जाले. देंवचारान मनशांगेलीं तोंडां बंद केल्याय, दुसऱ्यांक जेजूची खबर परगोटूंक मनशाच्या तोंडाक लॉक मारलां देंवचारान. त्या दोणां हितूलें शीड लायन लुगोट लायन त्यो बोटी बारक्यो व्हडी येतालीं, गोंयसान तेसो बोटीचेर भोंवतालो. हितूले त्रास आठाविटे कोश्ट काडून तेदो बोटी इंजीन नाय. आतां कितें चाय स्टार्ट मारली, हे दोळे बोटी इंजीन केदें आख्खो मनीस भितर वयतलो. हितू सिलिंडरां इंजीन कितू मनीस भितर वयतले एक इंजिना सिलिंडरांतू. एक सिलिंडरां एक मनीस गेलो म्हण तूं चिंत्याय केद इंजीन तें. येद इंजीन घेवन हितूले 10,000 लोकां क्रूज वता. तर हें कितें आतां सारकें सोंपें जालां. तर पूण लोक ही जेजूची खबर परगोटूंक वचना. जेजू ही सगलीं देवान पळय आमकां हात्यारां दिल्याय, हे प्लेन दिल्याय, ह्यो बोटी दिल्याय, आनीक ही गाडी दिल्याय, फास्ट रेल्वे आसा सारकी बुलेट ट्रेन म्हणटाय आमी त्यो दिल्याय, आनीक ओल्ड हाय स्पीड मोटर दिल्याय. कितें व्हडली व्हडली मोटर घेताय आमगे गोंयकार, ऑडी घेताय, मर्सडीस घेताय, पावर कितें त्या मोटरांचो. तर हें घेवन आमी हो देवान आमकां पळय सवलत दिली हातींत, आमकां भाग फावो केलां, तें आमी सांतांनी पळय उजार केलें, आपोस्तलांनी पळय कितें ते पळय वस्तू बारीक मोठ्यो कितें आसल्यो त्यो घेवन ते मुखार गेले, आख्खो संवसार भर ते पावले. आमकोडे हितूलें हाय पावर्ड मोटरां, हाय सारको क्लास आमकोडे मोबायल आहा, सारको 5G मोबायल आहा आमकोडे, आनीक 4G आहा ओद्दांको म्हण तूं 3G देखून आहा आसतो धर तूं. केसलो मोबायल जावं तो. हितूल्यो वस्तू हितूले लॅपटॉप सारके फास्ट लॅपटॉप आमकां दिल्याय, सारके 2.4 GHz स्पीड आमकां सारकी, i5 i7 लॅपटॉप आनी सारके हितू पावरफूल आमकां वस्तू आहाय. पूण आमगेलीं तोंडां देंवचारान लॉक मारून दवरलां. तर आमी गोंयकारांनी आतां ह्या देंवचाराक धाडापाचो वेळ येयला. आमी हे पार्टीक धाडाया, ते पार्टी धाडाया, हे मिनिस्टरा धाडाया, ते मिनिस्टरा धाडाया, आनीक हो PM नाका आनी कोण नाका म्हणून आमी तेंच फाटी लागले. देंवचारान आमगे मोन गुणायन आमकां पॉलिटिक्सांक आयले, आनीक ह्या पॉलिटिक्सा लागून आमी गव्हर्मेंटाचेर आड येवन आमगे टायम थिंगा काबार जाला. कितू लोक मोन गेलो. हें पॉलिटिक्स उलयताय झगडटाय, कितू लोक पिळगी मोन गेले आतां पॉलिटिक्स जावपा लागल्या रे. हें डर्टी पॉलिटिक्स म्हणटाय तें जावपा लागलें. कितू वर्सां जालीं आतां. हें डर्टी पॉलिटिक्स कित्याक लागून जावपा पावलां. कित्याक आमी पेट्रोलची उज्याचेर आनी पेट्रोल ओतयताय म्हणून. आमकां देंवचारान हिंगा गुणायन दवरल्याय हें पॉलिटिक्स दाखयलां, आनी आमकां हेजेरच कॉम्पिटिशन, हेज्या आड तेज्या आड 4 वर्सांनी इलेक्शन आनी हें तें आनी पंचायत इलेक्शन आनी ग्रामसभा इलेक्शन आनी केसो सगळीं इलेक्शनांत उरलीं आमी. लोकसभा आनी राज्यसभा हितू उरलीं. जेजू भायर कोण केलो, कोणें केलो ना. इलेक्शनां सगळे कातोलीक मुखार आहाय. आपण हे पाटेचो आपण ते पाटेचो. जेजूगे वावर कोण केला. केदों कोतले मोन गेलो लोक काबार. आमगे फामिली मोन गेल्यो केदों कोतले मोन इफेर ना गेल्यो. आनी तुमकां इफेर वचपा जाय. तुमी मीस दिवपा धांवताय. कोण पिलार धांवता, कोण व्हडलें गोंय धांवता, कोण आनी हूंय आतां गोवा वेले हिंगा धांवताय आसतलीं हूंय हिंगा पाजुजे वाजाबोले. तुमी पवित्र जावपाचीं त्याय. तुमी जेजू भाशेन काम कोराय, मीस दिनाकाय. जेजून म्हळ्ळें हें म्हजें उगडासा कोराय, मुगे जिवीत मुगे उगडासा कोराय, मीस दिनाकायत. तुमगे मीस कोणा पावनाय. मीस म्हणटा तें तुगे जिवीत
जेजू गेले उगडासाक करपाचें म्हणटकीर तुगे जिवीत केदों जेजूच्या उगडासाक जातोलें जेन्ना तूं जिवीत न्हवसरून वायटाचेर फोंट मारून तूं जेजूचो वार कोत्तलो ही तुमगे मीस कोणा पावनाय तूं बर्थडे मॉमीस दिताय आतां त्यो आनी फॅशन जालां बर्थडे मॉमीस दिताय आनी कोण 21st बर्थडे मॉमीस दिताय मागीर गोल्डन एनिवर्सरी आनी सिल्वर एनिवर्सरी आनी 21st आतां काजरा वर्स देखून कोताय लोक हे सगळे लोकां पिश्यान काडले देंवसरान ही मीस तुमगे कित्या एका पयशाची ते कोणागे बाड्यागे बर्थडे जाता कोणागे कितें जाता तांकां ती मीस पावनाय तांकां मीस कितें करूंक तांकां बरे भलायके म्हूण तूं मीस दिताय तुमगे मिसांची बरी भलायकी मेळटा मीस म्हळ्यार जाण एकल्यान ते मिसांत भेटोवनी भाग घेवपाचो जेजूचे भाशेन जावपाक जेजूगेलो शिस्त जावपाक ताका लागून जेजून सांगिलां तुमी पोत्तून वसाय तुमी तर मुगेले शिस्त जालो नाय जाल्यार मिसा येय नाकाय कोण येतलो मिसाक इगोज आख्खी हाली आसूं जाय गोंयच्यो इगोज्यो सगळ्यो हाली पडोंक जायो एक कातोलीक इगोजीन दिश्ट पडपा शिरीपणा फकत जो मनीस पवित्र आहा तोच इगोजीन येवपाचो जेजून सांगिलां सारकें सांगिलां साप साप तुमी मीस सोडून वसाय ही पळय भेट हाडल्या तुमगे मागणी हाडलें ती सगळी सोडून वसाय ती कोणा पावपा नाय तुमी मीस आज ह्याके भेटयलां त्या मीस ताका पावपा ना पोत्तून वसाय म्हूण सांगिलां आनीक आपल्यागे शिस्त जाय सगळें भोगशाय पवित्र कातोलीक जाय आनी म्हाजी मिसाय जाय ही मीस दिताय फोकाण जालें पयस जालां मात तुमी मीस दिवपा भोंवतायत आदी कोणें मीस दिली ओके एक पद्दत आसलोली मोन्ना मीस केलें मागीर म्हयन्या केलें मागीर 3 वर्सां केलें फुडें वर्सां कोतालीं आसतलीं पूण मागीर 3 वर्सांचें पूण धर तूं आसलो ती एक पद्दत ती नेणार आहली म्हूण कोतालीं तेय मिसाचो फळ कोणा मेळ्ळो ना मनीस मेल म्हणटच तेगेलें जिवीत आमच्या हातींत ना तेगेलें कार्य काबार आनी ती हुंय देखून गेली ती आमी जाणाय ती सगळीं इफेरना गेलीं कित्याक ती त्या जेजूचे शीस जावं नाय ती पवित्र मोरो नाय जेजूचे भाशेन स्वर्गार वचपाक सांतांचे भाशेन ती पवित्र मेलो नाय स्वर्गार वचपाक तर आमी हे सांतांचे सायबिणीचे उडची न्ही आमी मिसाचे देखून उडची न्ही मीस म्हळ्यार कितें जेजून आमकां बरें सांगिलां हें म्हज्या उगडासाक करात वचात म्हजी खबर पुरगोडात लास्टा सांगता फादर आनी मागीर परतून येयात खबर पुरगोठून आमगेल्यो गोंयच्यो इगोर्ज्यो कोपेरां हाली आसपा जाय जो पवित्र कातोलीक आहा तेणेच मिसा वचपाचें अशें म्हणून जेजून सांगिलां 29 शिरकेंत बोरलोलें धोंडूल तुंय आसलें तांणी शिरकेंत बुडयल्लें एका आळंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें सोंपाडलें आनीक तकली भागोवन जेजून प्राण सोडलो तर सोंपाडलें म्हळ्यार कितें सोंपाडलें म्हळ्यार इट इज फिनिश्ड इंग्लिशीन बायबलाचे वर्जनाचे मेळटा इट इज फिनिश्ड जें कार्य मुगेलें आहलें संवसारांतलें तें हांवें सोंपयलें सोंपाडलें तर आमी हें जेजूगेलें भाग पळय आमकां जेजून करून दवरलां दर एक मनशाक सगळ्या मनशाक कातोलिकांकूय न्ही दर एक मनशाक हें जेजून पवित्र जावपाचें संवसारांत हें भाग फावो करून दवरलें जे परी आदाम आनी एव हें इडन गार्डन म्हणटाय तें पॅराडायस म्हणटाय तितून आसलोलीं 6व्या दिसाक रचलें तेन्ना जे मेरेन तेणी पातोक आदारूंक ना ती पवित्र आसलीं तें भाग आमकां पोत्तून जेजून हेंचो हिंगा मरण आनी पुनर्जीवन जायन आमकां फावो केलां आनीक इतलें व्हडलें भाग आमकां देवान दिलां इतलें सोंपेपण आमकां देवान दिलां तें आमी आपणायनाय तें आमी चोलनाय आमी सोंपेपण सोडून आमी आंकड्या मार्गाचेर त्रासांच्या कोश्टांच्या रोगताची घाम केली म्हणटाय त्या वावरा त्या रस्त्याचेर आनीक दुसऱ्यांक दुखोवपाचें चोरपाचें नागोवपाचें त्या रस्त्याचेर आमी सारकीं नेट्टान फुडें सरलो आहाय जे परी कार्नवाला हेड चोवपा लोक नेट्टान धांवता तेशी आवाज येयले तेशी धांवता फ्लोट चोवपा नेट्टान धांवता तियात्र चोवपा नेट्टान वयताय दीसभर टीव्ही चोवपा नेट्टान बसताय कॉमेडी आनी तें हें आमगेलें जिवीत जालां जेजून सगळें आमकां वायटांत वायट सोंपयन जेजून आमकां सगळें बरेंपण जोडून घेतलां तें जिवीत आमी चोलपाक आमी राजी नाय तें जिवीत आमी फाटींच दवरून आमी सगळें
वायटाक घेवन आमच्या सांगाताक आमी बॅगां हें सगळें वजें सगल्यो सुटकेश्यो आमी हातींत दोन बॅग हांदामान तकलेर एक माल हांदामान ट्रांक हांदामान आमी चलता इतुलें वजोन घेवन भार जेजू म्हणटा कांय घेवन चलपा आमकां गरज ना हुरीस आपणें व्हरोन आपणें तुमकां मेकळीं केलीं आनीक सगलें सोंपयलें वायट त्रास कोश्ट भिकारीपण लाचारपण गोरीबसाण दर एक मनशाच्या जिवितांतली आनीक तूं तर म्हजे भाशेन पवित्र जिवीत तो जियेता जाल्यार हें तुका भाग फावो जाता आनीक तकली भागोवन जेजून प्राण सोडलो तर आमकां सारकें गरजेचें जेजून हें आमकां सगळें पोत्तून जोडून घेयलें पोत्तून आमकां फावो केलें देव आमचो इतलो काकूटसार देव आमचो इतलो मोगाळ म्हणून दर एक रोचणेक जेजून हें 2021 वर्स जालीं आतां फावो करून दवरलेलें आहा तेजो बरो उपयोग करूंक ताजी एडवांटेज काडूंक आमी म्हणटा एडवांटेज काडया बरो लेटेस्ट फोन येयला घेया एडवांटेज काडया बरी गाडी येयल्या पावरफूल घेया एडवांटेज काडया बरो प्लेन येयला डबल डेकर प्लेन येयला तेजेर या टॅक्नॉलॉजी एडवांटेज काडया सुख भोगया टॅक्नॉलॉजीचें आमी उजार करया आमच्या हातीन उजार करया बरी वस्त जेजून इतलें बरें सोंपें आमकां करून दवरलां तें आमी सगळें भोगया आतां तुमकां तो व्हिडिओ फर्स्ट टायम मेळ्ळा जाल्यार हें काबा जातरी मुगे डिस्क्रिप्शन वचांनी 5-10 मिनटांनी पवित्र जाय आनीक हें सगळें सूख आमी सगळीं गोंयकार कातोलिकां सांगाताक रावन सगळीं माये मोगान भोंवन हें सूख आमी एकामेकाक सगळें वांटया सगळ्यां मदें जेजूचे भाशेन आमी भोंवया आनीक हो संवसार आमकां हें इडन गार्डन पडे आहा तें जाता जेन्ना तूं पवित्र जाता हो संवसार आमकां पॅराडायज जाता जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जाता आनीक जो लोक कोश्टवता दुयेंत आहा पिडेंत आहा तो आमचे लागीं सारको हजाराचे हजार आमच्या गोंयकार कातोलिकाच्या लागीं येतलो तेंगेले कोश्ट आनीक दुयेंसांतलीं तीं मेकळीं जावपाक जॉन 19 29 शिरकेन बोरलोलें दोंडूल थंय आसलें ताणें शिरकेंत बुडयल्लें एक ओळंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें सोंपाडलें आनीक तकली बागोवन जेजून प्राण सोडलो हें जेजून फुडें उतर म्हणलां सोंपाडलें म्हणून इंग्लिशीन म्हणटाय इट इज फिनिश्ड जें कार्य जेजूक संवसारांत करपा येयल्लो मनशा कुळा पासत तें जेजून संपूर्णायेक पावयलें आनीक शेवटी कुर्सार वचून हिंगा जीव सोडलो प्राण सोडलो तेज्या पयलीं जेजून म्हणलें सोंपाडलें सर्गीच्या बापाक म्हणलें तुवें म्हाका हें कार्य दिल्लें संवसारांतलें मनीस जावन हें कार्य करपाक तुवें म्हाका फावो केल्लो तुवें म्हाका संवसारांत धाडलेलो तें हांवें आज सोंपयलें तर जोर एक कातोलिका गेलें संवसारांत कितें कार्य म्हणल्यार हें जावपा जाय जेजू गेलें कार्य आमगे गेलें कार्य सगळें गेलें कित्याक दर एक मनीस जेजू भाशेन जालो जाल्यार संवसार एक इडन गार्डन जातोलें एक पातोक नासलोलें सर्गीचे भाशेन संवसारी सूख सगळ्यांक भोगूंक मेळटलें कांय वायट आसपाचें ना सगळ्यांक लांब जिवीत मेळोन सगळीं देवाच्या माये मोगान मोय मोगान वन वर्ल्ड वन नेशन म्हणटा तेश करून सगळो लोक जियेतालो जियोवपाचो जोरी थंय लोक सगळो जेजूचे भाशेन जाल्लो आमी भुरग्यां कडेन विचारताय तुगेली वीश कितें जिविताची तूं कितें करपाचीं तिलां हें विचारताय भुरग्यां कडेन तुमी कोण जातलीं हें आमगेलें कार्य ना आमगेलें दर एक मनशागेलें कार्य जेजूचे भाशेन जेजूचे भाशेनूच काम करपाचें आमगेलें दर एक मनशा कुळाचें कार्य पूण हांव भुरग्यांक कितें कोताय
तूं कोण जातलो, तूं हो जातलो, तूं सिंगर जातलो, तूं कॉमेडियन जातलो, तूं सायंटिस्ट जातलो, तूं इंजिनियर जातलो, तूं दोतोर जातलो, हे आमगेले भुरग्यां कडेन विचारपाचें तूं कोण जातलो. आनी भुरग्यांक आनी मागीर जाबाब आसना. भुरगीं म्हणटाय आमी आजून चिंतलोले ना. चिंतप आनी कितें आहा हिंगा आम कातोलीक धर्मान चिंतप कितें आहा. जो जो मनीस पडे म्हणटा आपण चिंतलोले ना तेंचे देंवचार आहात. तूं कोण जातलो म्हळ्यार हांव जेजू भाशेन जातलो. हो जाबाब दर एक कातोलिकागेलो जावपाचो. जेन्ना तूं म्हणटा हांव कातोलीक क्रिस्त हांव जाल्यार हांवें पयलीं जेजू भाशेन जावपा जाय. तेन्नाच की जेन्ना तूं जेजूगेलो वावर आतां दोळे उगडून चोय हांव पडे कोता तो वावर तुमी करपाचो. आनीक तो वावर जेन्ना आमी फुडें वताय तेन्ना आमकां सगळें भरपूर बरें जिवीत आमकां देव दितलो. तर सगल्या कातोलिकांनी हें बेस बरें जाणा जावन घेवपाक जाय की मुगेलें कार्य, मुगेली वीश, मुगेली ड्रिम्स फकत एकूच जेजूचे भाशेन जावपाचें. तेन्ना आमच्यान म्हणूंक येता की हांवें बरें जिवीत संवसारांत सारलें. आनीक तूं लांब जिवीत सारून जेन्ना मोडटलो तेन्ना तुज्यान म्हणपाक जाता हांवें जेजूचें काम संवसारांतलें म्हजें कार्य हांवें आतां सोंपाडलें. जर एक कातोलीक मोडटा तेदो हें उतर जावपा जाय. जेजून जें निमाणें उतर म्हणलें सोंपाडलें. दर एक कातोलिकागेलें उतर हें मोडटा आसतना हें जाता ना. आमी मोडटा आसतना कोण मुगे भुरगे आहा पय रे, मुगे कोणा गल्फा आहाय, कोण लंडन आहाय, कोण कनाडा आहाय, कोण ऑस्ट्रेलिया आहाय, थिंगसा आपोयाय रे, फोन मारयाय रे, आमकां भुरग्यांचे नदर घालपा जाय मरे निमाणी. सगळीं फोकाण जाल्या हीं सगळीं फोकाणां. मोडटा आसतना दोतोर सांगताय तुमगेलीं कोण लागशिल्लीं घारांतलीं आहा जाल्यार आपोयाय तेगे मोरपा वगत पावला. 1-2-3 वरां आहाय. त्या मनशान आतां पळय कोण आमगे उगडासान पड कोण मोरोन गेल्याय तेणें म्हणलां हांवें जेजूचें कार्य सोंपाडलें म्हणून कोणें म्हणलां. हांवें देवाचो वावर सोंपाडलो कोणें म्हणलां. हीं सगळीं आप सुवार्थी जायन मेलीं. आपल्यागेले फामिले गेल्या भुरग्यांचे पासत तेंगेलो जीव भुरग्यांचे आसलोलो. तेका लागून ती म्हणटाय मुगे भुरगे आहा पय रे, हेका पय रे, तेका पय रे. ह्यो खबर जाल्या कातोलिकांगेल्यो. संवसारी जिवीत जियेताय कातोलिकां. निमाणें उतर दर एक कातोलिकागेलें हें जावपा जाय सोंपाडलें. जें कार्य जेजून केलां तें कार्य दर एक कातोलिकागेलें आनीक हें दर एक कातोलीक करून मोडटा आसतना हें निमाणें उतर जावपाक जाय सोंपाडलें. हें कोणें कोणा उगडास केला. हीं मोन्नाचे मोरपा वखदारी रोजार करूं वयताय लोक. मोडटा आसतोवूय रोजार करूं आपयताय. सोंतेसां लावपा म्हणून फादर येतायच. तेजे भायर कोण बायबल आसपाचीं कोण आड्यारी आहाय जाल्यार तेंकां आपयताय. मातशें धांवन येयाय गो बोब जात्री. मागीर तीं धांवन आपल्यागे बायबल घेवन काडटलीं पळय कितें आहा ती घेवन धांवताय. आनी तें किराचे भाशेन पॅरटाचे भाशेन ते टाप 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 को म्हणटाय कितें काडटलीचे अमके वेर्स दिलो आहाय बायबला वयले तेच काण म्हणपाचें जालें रोजार. हे दोशीर पावलो आहा आमगे कातोलीक धोरोम. सारको पोन्न्या कोरारांत पावलो आहा. निमाणें उतर सोंपाडलें मोरों रोजार करूं वयताय लोक. तो मेल्या पुरो म्हणून. बरी भाशेन मेल्या पुरो मो. तो सांत जायना. सांत जाला तुमी चोयला ते बरे भाशेन मोरोण तेका येवपाक. तो स्वर्गार वचपाक तेणें जेजूचें कार्य केलां. तुमी तेका मोरों कित्याक उडयताय. तुमी तेका पोत्तून नवें जिवीत दीन जेजूचे भाशेन वावर करून तेका आमी शिकोवपाचो. हीं 40-50-60-70 वर्सां मोरपा न्ही. हीं देंवसरा गेलीं. आमी कातोलिकांनी आतां सगळें सोडून हे वायटाचेर फोंट मारून आमगेलें सगळें कातोलिकांगेलें एकूच मन जावपा जाय, एकूच सोजमूण जावपा जाय, एकूच वीस जावपा जाय, एकूच आमगेलें करियर जावपा जाय. कितें हांव जेजूचे भाशेन जातां आनीक हांव जेजूचे भाशेन कार्य कोतां. हेंच करियर दर एकल्याक जावपा जाय. नाजाल्यार चुयाय तुमी करियर कोताय मागीर काजर कितलेशे 30 वर्सांचे पडटाय. पयस सांबाळटलो, घर काडटलो आनी कितें कोतलो म्हळ्यार 30 वर्सांचे पडटाय. म्हाजी म्हणटाय आतां आमगे करियर आतां कोमेस जालां. आतां आमी हें करया फॅमिली प्लॅनिंग करया. मागीर तेंगे भुरगीं जायनाय. ह्यो खबर जाल्या आतां कातोलिकांगेल्यो.
करियर कोताय ती जोरी तर आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक पवित्र जावपाक शिकयल्लीं, पवित्र कायेन तांकां वाडयल्लीं, जे परी सायबीण मागीर जेजून वाडयलें ते भाशेनू जाल्यार आमगेलीं भुरगीं सारकीं हितून वयर पावपाचीं, सगल्या लोकांक दिश्ट पडपाचीं. कातोलिकां गेलीं भुरगीं वयल्या पांवड्यार आहाय, वयल्या दर्ज्यार आहाय, जेजूचो वार कोताय, सगल्यांक पेकोवणी दिताय, सगल्यांक वायटांतलीं भायर काडटाय. हें दर एक कातोलिका गेलें करियर जावपा जाय, वीश जावपा जाय, ड्रिम्स जावपा जाय. तूं कितें जावपा सोदिता म्हूण विचारताय सोयरी तरी चाये बाये येलो कळरी. ल्हान भुरगें आसल्यार बाया तूं कोण जातोलो, बाबा तूं कोण जातोलो, अशें करून विचारतायत. ना म्हूण ती सांगताय तांकां चोय जेजून म्हणलें भुरग्यां भाशेन जाय, तर भुरग्यांनी कितें करपाचें, भुरग्यांनी जेजू भाशेन जावपाचें. तर हें सारकें सोंपें आहा. आमगेले भुरग्यांक आनीक व्हडलें शिकोवपा व्हडलो त्रास ना. बायबलाचें बरयलो आहा. तुमकां तर सर्गीच्या राज्यां येवपा जाय, ना जाल्यार तुमकां संवसारांत सूख भोगपा जाय जाल्यार तुमी भुरग्यांचे भाशेन जावपाचें. जेजून बरयलो आहा. मान चोय गुगलाचेर बेश्टो तो बायबल आसून थिंग मागीर कोणशे आवडलो जिवीत मागीर ताका धूल भोवन तो सारको धुलान बुडोतात. तेश कोन्न नाकाय. हे पळय वेरसाय हें मुगेलें प्रिचींग आहा, दिसभर घरां घालन दवराय 24 वरां आनीक तें बरोयाय. आनीक 5 वा 10 मिनटो स्टार्टिंगाक तुमी कॉमेर्स कोराय. वरांचे वरां स्टार्टिंगाक करपाक गरज ना. 5-10 मिनटो कितें बरोयाय आनीक हेंच तुमी दुसऱ्यांक शिकोयाय. तुमगे युट्यूबाचेर चॅनल करून अपलोड कोराय फुकट सगलें. झूम देखून मागीर थोड्या दिसांनी मागीर झूम कॉमेर्स कोराय. झूम देखून मिटींगू फ्री. पयलीं 10-15 मिनटांची ऑद्दोराची कोराय. कोण दुयेंत आहाय तांकां आपयाय. येयाय म्हूण सांगाय झुमाचेर नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर तांकां हे पद्दतीन रोजार कोराय. तांकां सांगाय तुमी ह्यो वस्तू करपा जाय डिस्क्रिप्शनाक घायल्याय त्यो. हें वायट सोडपाक जाय, दुसऱ्यांताय मोगान भोंवपा जाय, सगळ्यांक भोगसूं जाय हें सांगाय. तेन्ना तुजे भितर पवित्र येतलो आनी तुका तेन्ना भलायकी मेवतली हें सांगाय. सोंपें सारकें. आनीक हें जोण एक कातोलिका गेलें कार्य. आनीक जेन्ना आमी लांब जिवीत सारून आमी मुत्तलीं तेन्ना आमकां हें म्हणूं मेळटलें की आमी जेजूचे भाशेन जेजूचें कार्य, देवाचें कार्य आमी आतां आमगेलें सोंपाडलें. तर हो जेजून आमकां एक बरो नमुनो जायन दर एक कातोलिकाच्यान पवित्र जियेवपाक जाता म्हणून जेजून आमकां दाखोवन दिलें. तुमी म्हणटले आतां कातोलीक ना तेंगे कितें, तेंचें खोटा बायबलाचेर बरयलो आहा. तेंचें खोटा. आनीक जोरी तर तुमी प्रिचींग तुमगे हितून कॉन्टॅक्टांत तुमगे वॉट्सॅपाचेर दुसरी थोडे कातोलीक लोक ना तांकां मुगेलें प्रिचींग धाडयाय. कोण कातोलीक धर्म सोडून प्रोटेस्टंट बिलिवर जालें तांकां मुगेलो लिंक शेअर कोराय ना व्हिडिओ शेअर कोराय. आनी तुमी कोन्न घाल्याय. तर हे भाशेन आमकां दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यांत व्हरपाक आमकां फावो जातोलें. हो धर्म संवसारांत धर्मा लागून लोकां जिती माताय हितून हें सगलें देंवसरा गेलें. आमकां सगल्यांक माये मोगान जोण एकल्यान हें चिंतून आपल्यागेलें मन बदलून कातोलीक जायन, पवित्र कातोलीक जायन सगल्यांत हांवें माये मोगान ओजापा मिलाग्रो करीत भोंवपा जाय. हो आमगेलो दर एक संवसारांत मनशागेलो हो स्वभाव जावपा जायो. ताका लागून देवान जेजूक संवसारांत धाडलो. वायट नपयत करपाक, सासणाच्या सासणाक संवसारांतलें वायट काबार करपाक आनीक सगल्या मनशाक सर्गीचे भाग फावो करपाक आनीक संवसारांत बरें जिवीत संवसारांत आमकां ऐश और आराम हें जिवीत आमकां बरें संवसारांत सगलें भरपूर जिवीत आमकां संवसारांत दिवपाक. 31 तो तोयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कोडी खुर्सार उरोवन जावंक ताचे पांय मोडचे आनीक तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जिदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. जेजू गेलें रोगोत इतुलें गेलोलें. जेजूक इतुले कुडीक गाये आहले 5,000च्या वयर कुडीक जेजू गाये जाल्ले.
जेरमोणमान इतले घाये जाल्ले थंय जेजून आतां आमी आयकलां की प्राण सोडलो म्हणून. पूण जे साद्या मनशाक हुसार मारताय बऱ्या मनशाक ज्या मनशाचें रोगत गेलो ना जेजून आख्खें हिंगा जेरमोणसान हुसार मोर पर्यंत जेजू गेलें रोगत हांवतालें. तर तेका लागोन जेजू गेलो प्राण गेलो जेजून प्राण सोडलो. हिंगा बरयलां जेजून प्राण सोडलो. तर आमकां प्राण सोडप आनीक जीव दिवप म्हणटा ती खबर दुसरी आनी बायबलांत चुये फकत जेजूच्यान जाता म्हणून जेजून सांगलो आहा म्हजो जीव दिवपाक प्राण सोडूंक आनीक तो जीव पोत्तून घेवपाक फकत म्हजे लागीं जाता. हें बायबल वर्स आहा मारे चुये. तर तुमकां दिसता आतां आमगेले गोंयच्या भुरगे वो भुरगीं चेडवां कितली जीव दिन मेलीं कातोलिकां कित्याक मेलीं माय पायचो गुन्यांव मायन पायन तांकां पवित्र हाडूंक न्हय. तर तांकां सोगल्या मुगे व्हंकले लागोन न्हवऱ्या लागोन वो शिंकपा लागोन तांकां कितें मेळोना वस्त ताका लागोन तेणी जीव दिलो. तर कसलें कारण जावं तेणी जीव दिलो कित्याक तेंचे भितर देंवचार आसले जे माय पायचे भितर आहाय ते ताका लागोन तेणी जीव दिलो. तर वो जीव दिवपाक कारण कोण माय आनीक पाय. मायन पायन भुरग्यांक जेजूच्या मोगान आनीक जेजूचे कृपेन भुरग्यांक आडयलोली न्हय. जरी तर भुरग्यांक तर जेजूचे भाशेन मायन पायन आडयलोली जाल्यार भुरगीं जीव दिवपाची नासलीं. भुरगीं जेजूचे भाशेन सोगल्यांक प्रवचन करीत सोगल्यांक शिकयत मार्क 16 आहा ते भाशेन 15 वर्स वचात सगल्या संवसाराक आनीक म्हजी खबर परगटात. हें करपाचें तांचेर हात दवरात आनीक ती तांकां बरीं करात तांचे देंवचार काडात. भुरगीं जीव दिवपा नासलीं. तर हिंगा आमकां दिसोन येता की भुरगीं जीव दिवपाक कारण आमगेलो माय पाय गुन्यांवकारी आनीक माय पाय सुदरलो न्हय. भुरगीं जीव दिन मेलीं माय पाय गेलें तेंच कार्य चालू आहा देंवचारा गेलें. तर आमी भुरग्यांक हो जीव दिवपाक पळय तांकां देंवचार तांचेर हो इताळणी घालून हो वेळ तांचेर हाडटात जीव दिवपाचो. तातूंतलीं आमी भुरग्यांक तर वाटायतलीं सासणाच्या सासणाक जाल्यार हे जीव दिवपाचें आनीक मागीर इफेर्नां पावपाचें तांकां आमी माय पायचे उद्देशीं तांकां आमी वाटावपाक जाताय. नाजाल्यार हें तर भुरग्यां मुगेलें प्रिचींग आज तुमकां डायरेक्ट मेळटा. तुमी आज पवित्र जाय आनीक तुमगेले माय पायक वाटाय. तुमगेली माय पाय गोडी टाटाच करून बेगीनूच मरत तुमी ल्हान भुरगीं आसतना आनी मागीर तुमी रस्त्यार पडटलीं. तर हेका लागोन हो कोण पड व्हिडियो मेळटा ताका आज पवित्र आत्मो सांगता की तूं आतांच्या आतां पवित्र जाव. हो टियागो तुका लागोन सांगता तुगे सांगत मरे स्टोरी हेगे मरे तेगे मरे त्या पास कोनाकाय. कोणाक मेळटा तो मुगेल्या डिस्क्रिप्शनां वच आतां प्रिचींग काबा आत्री आनीक 5-10 मिनटांनी पवित्र जाव आतांच्या आतां. तुगेलो आख्खो घोराबो साल्वार जातलो. तर आमकां हिंगा हो दुसऱ्या पासत जीव दिन दिसता भुरग्यांक हांवें मुगे व्हंकलेचो पासो जीव दिलो न्हवऱ्याच्या पासो जीव दिलो कसल्या कारणाक लागोन जीव दिलो. हांवें व्हडलें काम केलें व्हडलें कार्य केलें म्हण संवसारांत ना. तूं एक देंवचार आसलो आनीक तूं मरोनूय देंवचाराच्या सांगाताक इफेर्नांत गेलो. सारको डायरेक्ट आन्सर. ताका पयलीं कोण पळय जीव दिन मोताय ताका शिमितेरीन देखून लुगार एक सायड आसलोली सेपरेट ताका सायडीन पुत्तालीं एक कोणच आसलोलो जीव दिन मोताय ताका. तर हें जीव दिन मरप म्हणटाय तें देंवचारा गेलें. कित्याक तुज्यान तो जीव पोत्तून घेवपाक जायना. फकत जेजूक आसलोलो तो पावर तो जीव जेजून पोत्तून घेवपाचो. कित्याक तो जेजू पवित्र आसलो आनीक आमी जी पळय जीव दिन मोताय ती पवित्र न्हय ती देंवचारां. तर तुका तर जीव पोत्तून घेवप म्हळ्यार कितें तूं स्वर्गा राज्यांत वयतलो आनीक तुगेलो जीव आनीक हो सोल सासणाच्या सासणाक देवाचें सोबें मुरगोडटलो. एक आमगेलें गायन आहा म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. तितून हीं सगळीं बरीं बरीं उतरां आहाय
केदो वाकाणटलो जेन्ना तूं पवित्र जातलो आनी मरोन लांब जिवीत सारून मरोन इफेर स्वर्गार जेन्ना वयतलो तेन्ना तूं सदांकाल सर्वेस्पराक वाकाणटलो. आनीक पडे जीव दिन पडे कातोलीक मोत्ताय ती देंवसरा गेलीं. तेणी जीव दिलो कित्याक ताका देंवसरान नाडलीं आनी हो जीव दिवपाची घोडी तांच्या जिवितांत हाडली आनीक तेणी जीव दिलो. ती सारकी इफेरनात गेलीं. तर आमकां कातोलिकांक हितूंतलें साल्वार जावपाचो सारको बरो सोयेग आज पवित्र आत्मो सगल्यांक दिता. तर हें पवित्र आत्म्याचें प्रवचन ही सोजमणी आयकोन तुमी आतांच्या आतां पवित्र जाय, सगळें सोड्याय. ना जाल्यार तुमकां जिवितांत कांयच बरें ना. तुमी दोळ्यांनी चोयलां, तुमगेल्या घराब्यांत तशेंच तुमच्या सोयऱ्याच्या तशेंच वाड्याच्या तशेंच गांवच्या लोकांच्या जिवितांत तुमी पळयलां देंवसार कितें करून मनशाक काबार कोत्तो, कितें करून जीत मारतो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावल्लो देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरो न जावंक तांचे पांये मोडचे आनीक तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. तर आतां जेजू मेलो पूण हे दोगोय चोर जिते आसले कित्याक तेंगेलें रोगोत कुडींतलें वचोन काबार जालो ना. तांकां फकत हिडेच मारले. तर ते जिते आसले म्हणून तेंगेले पांये मोडपाचे. पांये मोडल्यार मनशा कडेन मागीर उस्कार घेवपा जायना अशें करून फुरसार लांबलो आसतना. कित्याक पांये तूं जेन्ना उस्कार घेता तेन्ना पांयाचो तुका फोर्स जाय पडटा मनशाक. ते भाशेन सायन्स तर तुमी स्टडी केलो जाल्यार तुमकां कोट्टा उस्कार घेवपाक पांयाची हातीची देखून गरज आहा. हात रुंद अशें करून रुंद करून तुगे हातीची पेज घालून तुमी गोळा कितें करून हें फुरसार कितें करून मारता चोयले तुमी सगलो पेज फकत हेजे शिराचे पडटा हातीच्या आनीक हात सारके ओडोन उत्ताय. तर तुका उस्कार घेवपाक तुका सोयेग उण जाता आनीक पांयाक जेन्ना हिडी आसताय तेन्ना मातशें तुका उस्कार घेवपाक चान्स मेळटा. पूण जेन्ना तुगेलीं हाडां मोडलीं तूं सारको लांबोता गोळा काडटाय तेशें करून हातीचेर तेन्ना तुगेलीं लांग्स तीं ओपन जायना तुका उस्कार घेवपाक मेळना. मनीस बेगीन मोत्ता. तर तेका लागून तेणी निर्णय गेलो की आतां हेंचे पांये मोडया. कित्याक आतां फेस्त येवपा आहा आयतराक. तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. कितें करून पांय मोडटरीच. 32 सैनीक आयले आनीक जेजू बरोबर कुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांये मोडले कित्याक ताका जीव आसलो. पूण जेजूशी पावतच तो मेलो म्हूण पळोवन सैनिकांनी जेजूचे पांये मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बारलो घेवन जेजूचे कूस विडली आनीक रोखडेंच रोगोत आनीक उदक व्हांवलीं. जाणें हें खाशा पळयल्लें ताणेंच तुमी भावाक धरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनीक आपूण सोत उलयता म्हूण तो जाणा. तर आमगेलो बायबल फूल प्रूफ. सगलो बायबलाचें शिकोण आहा बरयलोलें आहा तें फूल प्रूफ. तें कोणाच्यान बदलूंक जायना आनीक कोणाच्यान तें फाल्स म्हणून सांगोंक जायना. जे लोक म्हणटा बायबल कराप्ट म्हणटा तो फोट मारता तो देवाचेर आड उलयता आनीक तेजें निसणटोन देंवचार सारको बेगीन करपाचो आहा. कित्याक जेजूचेर जो आड उलयता तेजें निसणटोन बेगीन जाता. कित्याक तुमकां कळ्ळें तो इतुलो वायट दोशेर तेका देंवचारान पावयला आनीक तेजे गोऱ्याब्याचें निसणटोन सारकें बेगीन आहा. कोण कोता? देंवचार कोता. जेन्ना देंवचार त्या मनशाच्या भितर चड वाडोता तेन्ना हो मनीस मागीर कांयच्या काय उलयता फोट मारता. हें सगलें ते मनीस कोताय म्हणटच तेंगेलें सारकी निमाणी घोडी देंवचार तांचो जीव घेवपाचो सारको लागीं पावला. 33
36 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडचें नात, ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतलीं, तर हें सगळें पडे पोन्न्या कोरारांत, जें देवान उलोवन प्रोफेतांक सांगलोलें, प्रोफेतांनी बरोवन दवरलोलें, तें सगळें घडोवन येयलें. 38 हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे, जेजूचो शिस पूण जुदेवांचे भिर्यांतीन गुप्तीन रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. जुदेवांचे भिर्यांतीन गुप्तीन रावलोलो, तर आतां आनी तो हिंग भिलो ना. आतां डायरेक्ट जेजूची कूड व्हरपा रेडी जालो, तो डायरेक्ट आख्खी. पयलो होको जेजू गेलो शीस म्हणून गोडी तेका त्रास करी तेका भायर आयत म्हणून तो गोडी ओग रावलो आसतलो, पूण आतां हिंगा आनीक तो ओग रावलोलो ना. तेणें आतां जेजूची कूड व्हरपाक तेणें पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. तर हें जीं पळय कातोलीक नाय जिवितांत, जीं आजून कातोलीक जालो नाय, तर तेंकां हो संदेश की तुमी आनीक तुमगेले फामिलीक आनी कोणाक भिवोन रावपाची गरज ना. जेजू तुजो देव. जेजू तुका सगळें दिता. आनीक तूं तर भिवोन रावलो जिवीतभर जाल्यार तुजें निसोणटोन आनीक तुगेलें घोराब्याचें निसोणटोन तुज्यान म्हणूंक जायना, हांव कातोलीक जाय नासतना हांव जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार म्हाका कोंता येतोलें, म्हाका बऱ्या पडटलें ना, कांय बऱ्या पडपाचें ना. हो देखून जुजे आरिमातियाचो तो गुप्ती रावलो, पूण गुप्तीन रावन मेलो ना तो. तेणें जेजूक वयलो घेयलो. जेजू खुर्सावयलो देंवयलो, जेजूक वेंग मारले आसतली. तर धोर मनशान जो कातोलीक ना आनीक तो म्हणटा आपूण जेजूक मान दिता, तेज्यान गुप्तीन आनीक रावपा जायना. तो फटकिरो. जो मनीस कातोलीक ना आनीक तो म्हणटा आपुणूय जेजू मान दिता, आपल्यागले आपुणूय कातोलीक इस्कलां शिकिला, मोकडे हुरीस आहाय घरा कडेन, मोकडे बायबल आहा, हांवूय जेजू मान दिता, पूण हांव कातोलीक जालो ना आजून. अशें करून जायते लोकांगेली खबर आयकलें. जेन्ना कातोलीक म्हणटा हांव कातोलीक म्हणटच मागीर ती कितें म्हणटाय, ओय हांवूय कातोलीक इस्कलां शिकिला, आमी शिकलें कातोलीक इस्कलां, आनीक आमी जेजू मानताय, आमकडे बायबल आहा, आमकडे हुरीस बी आहाय घरां, आमी मानताय जेजूक. ना, हे सगळे दोंगी. हे पवित्र जालो नाय. पवित्र जावपाक एकूच उपाय, आनी जे मेरेन तूं पवित्र जेजूचे भाशेन जायना जाल्यार तूं जेजूक मानना. ते आमकां कातोलिकांक बेस्तें फुटकेरें आश्वासन दिताय आनी कातोलीक तें आयकोन घेताय. आनी वय 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 म्हणल्यार कातोलिकान काबार केलें ना. कातोलिकान तेका हो एग्जाम्पल दिवपाचो, तुमी जे भाशेन तुमगेले फामिलीक भिवोन तुमी जेजूक मुखार येयनाय, तुमी कातोलीक जायनाय, ते मेरेन तुमचें निसोणटोनूच हें सारकें स्वता आमी सांगोन दिवपा जाय. जो लोक म्हणटा आमी जेजू मानताय, जॉन 19 वोड 3-8. हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे, जेजूचो शिस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनीक निकोडेमूय सुमार 100 रात घोणसाराची आनीक मुसोंबोराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनीक जुदेवाचे निकी
पिचे रिती पोरमोणे फोरमोळ लावन ती ओलीनी गुंठलायली. ताका कुर्सार मारतलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनीक ते बागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक सोवी समाधी आसली. तो जिदेवांचो तयारेचो दीस आसलो म्हूण आनीक ती समाधी लागींच आसली देखून ताणी जेजूक थंय घालो. आतां हिंगा जेजूक हे समाधींत गायलो वो आरिमात्याचो जुजे आनीक निकोडेम मेळोन तेणी पोरमोळ बी सगळो कुडीक लायलो आनीक कूड थिंगा समाधीन गायली. आतां आमकां हिंगा UK देखून मेल्यारीत लोक गोंयकारां जायतीं UK मोत्ताय आनीक जायते पाट दिश्टी पडटा की लोक हिंगा सुस्क्रिसांव काडटा म्हणून हिंगा कूड गोंय धाडपा आदार कोरे मो सगलो तुमी तोकोस घेवन तुमी येताय UK जोडटाय. कोण म्हणटाय न्यू येयलें तो UK पयलें भितर चोल म्हणटच आमी मेन म्हणटा तें पयलें तुगेली जोड तुगेलो पयसो एकठांय जाता म्हळ्यार उगोत लागोता. हिंगा मरण करपाक उणें म्हणटा तें 4,500 जाय UK पावंड्स. तर जेन्ना तुमगेली कोण फॅमिली मेंबरां ओर तूं पयले पाटी कोण नोय कोण येयल्या UKक तेणी हिंगा येवन पयलें इन्शुरन्स करपा जाय. म्हयन्या 10 पावंड बी बोल्ल्या पुरो इन्शुरन्सा एक मनशाचेर. तर कोण जीं बेगीन मोत्ताय जीं देंवसरा गेली मनशां आहाय तीं बेगीन मोत्ताय. तर हेका निवपाव ना. तर जेन्ना कोण तुगेलो घरांतलो बेगीन मोत्ता हिंगा UKक मरण करपाक चड म्हारग. पूण आतां कितें कोताय आतां कोणें हें देखून केलोलें चोयलां गोंयकारान क्रिमेशन म्हणटाय तें लासपाचें. कित्याक तुकोडे 4,500 नाय जाल्यार हें 700 पावंडां भितर क्रिमेशन जाता लासताय. तर हिंगा तुवें आतां 10 पावंडां देखून इन्शुरन्स केलो जाल्यार तुका एका 50-60 पावंड हजार रुपया मेळटले कोण मेल जाल्यार. आनीक ते मोन्नाक गोरजेक पावतले पयशे. इन्शुरन्स कंपनी मेलो म्हणटच रोखडे मोन्नाचे पयशे दिता हेर पेपर वर्क कोत म्हणल्यार. तर हें सारकें गरजेचें गोंयकारांक एक 10 पावंड एवरी म्हयन्याक इन्शुरन्स करपाक. कित्याक तो पवित्र ना तेका पवित्र आहा तो बेगीन मरपाचो ना. तुमगेलीं कोण सोयरीं कोण हिंगा UK आहल्यार हो व्हिडिओ मेळटा सांगाय तेंकां एशें करपा जाय मो. नाजाल्यार आकांताचें मरण तर तेंचें येयलें अकस्मात तीं मेलीं जाल्यार म्हाजी खूंय धांवतलीं म्हण तें कोडपा ना. ह्या म्हयन्या तर तेंकां 10 पावंड बोन दी आनीक मागीर पवित्र जालें म्हण तूं वेरी गूड जालें. पवित्र जालें म्हण तूं मरण मागीर सोडून दिवपाचें. पवित्र जात्याक मरण ना. तर बेगीन मरण पवित्र जात्याका ना कॅन्सील मरण. जेजून जे परी आदां येवेक म्हणलोलें जेन्ना तुमी हें फळ खातोलीं तेन्ना तुमी मोत्तोलीं. हेकाच लागोन आमी गोंयकारां पातकांत बुडलो आहाय म्हणून दुयेंस भोगताय. दुयेंस म्हळ्यार मोन्नाची एक सायन. आतां सिग्नलाचेर तूं गाडी चलयतात तूं फास्ट येता गाडी घेवन तुका पयलीं रेड पडना पयलीं तुका एम्बर पडटा येलो म्हणटाय ती. तुका दुयेंस म्हळ्यार हें एम्बर सायन. तुका कळपा जाय बाबा आपल्यागेलें मरण रेड जावपाचें आहा केन्नाय सायन रेड जातलीच. कोण गाडी चलयता खबर आहा ग्रीन आसोता तूं येता फास्ट मागीर एम्बर जाता येलो जाता तुका ब्रेक मारपा पडटा रावपा पडटा. तर आमी सगळ्यांनी क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी भोव करून गोंयच्या सगळ्यांच्या घरांत वायट आहा जाणाय आमी. एम्बर लायट सारकी जोडल्यो आहा कोणा रावताय ब्रेक मारपाक रावाय. नाजाल्यार तांबडी लायट मरण. नाजाल्यार दुयेंसां एम्बराचे दुयेंस कोमेस जाताय. एम्बर म्हळ्यार वॉर्निंग. दुयेंसां लोफडे काम वचपाचें कोविडा लागून बसोन आहाय हें सगळें एम्बर लायट ब्रेक मारपाचो आतांच. तुमी कोविडाचो गुन्यांव कोनाकाय. कोविडा लागून म्हाका बोटी वयले देंवून धाडलो गल्फासां काण धाडलो ओर कोण हावजमेड आहलीं हिंगा कुवेट सावदीक तांकां काण धाडलीं. कोविडाक गुन्यांव कोनाकाय.
तुमगेलो जिविताचो गुन्यांव जाण एकल्याच्या. तुमी कोविडा एक बोट दाखयनाकाय 3 बोट तुका दाखयतायत. तर कॅथॉलिकां सारकें गरजेचें आनी सारको इजी चान्स आहा. तुमकां तर पयली फावट हो मुगेलो व्हिडिओ मेळटा. आतांच्या आतां तुमी ब्रेक मारपाचो. एम्बर लायट तुमगे जिवितां केदो चल्लोली. भुरगेपणा सावन तुमगे येलो लायट चालू आहा जिवितां. येलो लायटीचेर तुमी आतां वोसोंक कोतायत. हें आख्खें जिवीत येलो लायटीचेर ताणूंक कोताय पूण जायना तें. रेड पडटलीच. जाय जाणांगे जिवितां म्हणटून रेड बेगीन पडटा. चोयलें तुमी. थोडीं इस्कुला भुरगीं देखून मोत्ताय. मागीर कोणें एक्सिडेंट जायन मागीर कॉलेजी मोत्ताय. मागीर कोण डिलिव्हरीचे मोत्ताय. मागीर कोण 40-50चे मोत्ताय. अशें करून जायतो लोक उणी दादीचे मरोत वयता. कित्याक? तेंगे एम्बर लायट चलताली पूण तेणी ब्रेक मारूना. तेका कोणें सांगोना चोय बाबा तुमगेले जिवितां रेड लायट जावपाची आहा. तुमचें मरण जावपाचें आहा. तर आमकां दर एक कातोलिकाक गरजेची. सगळ्यांगेले कातोलिकाच्या जिवितान एम्बर लायट चालू आहा. केदोसां चालू आहा. भुरगीं जात ते दिसा आमगे एम्बर लायटीचेर चालू आतां कातोलिकांगेलें. कित्याक तेका आमी पवित्रकायेन वाडयनाय भुरग्याक. आमगेलें जिवीत एम्बर लायटीचेर चालू आहा. ग्रीन लायट आजून मेळ्ळोली ना कातोलिकांक. तुमकां तरी ग्रीन लायट जायी जाल्यार तुमी पवित्र जावपाचें. आतांच्या आतां हो व्हिडिओ मुगेलो हें काबार जात्री प्रवचन काबार जात्री वोसाय. हितून डिस्क्रिप्शन वोसाय आनी आतांच्या आतां पवित्र जाय. राव नाकाय. रेड केदों जाता ती खबर ना. मरण केदों येता तें खबर ना तुमकां. दुसरे घडयेक वो रातचें वो फाल्यां